Start, sister. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. बो मोगाल बापा आर्गांतुका 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 जेसू आर्गांतुका पवित्र आत्म्या पयले सुवातेर हांव तुका आर्गां दिता. आयच्या दिसा पासत आमकां दर एका भाव आनी भयणीक तुवें आयच्या दिसा ह्या सुवातेर तुजें उतर आयकूंक फावो केल्ल्या पासत तुका आर्गां आनी मोहिमा दिता. बो मोगाल बापा तुका आर्गां दिता ह्या आमच्या ब्रादर विन्सेंटा पासत आनी तिच्या फॅमिलीचे सुबाद देणी आनी तिच्या तुजी बेसांवां वतय आनी ही आमची भावाक आमकां उतर शिकयता. तिका तूं पवित्र आत्म्यान भर आनी तें तुजें उतर आमी आमच्या काळजांत दवरून तें आमी दुसऱ्यांक शिकोवंक आमकां तुजो आदार दी. मोगाल बापा हे मागणें कोत्ता जेजूच्या नांवान आमेन. Amen. Amen. Praise God. म्हणटच बाबणीनो कोण तरी हा आयज कोणाची गोवायकी हा जेजू कारगांव Jesus Christ. Praise God. कोणाक गोवायकी दिवंक जाय आयज आमच्या जिवितान कितें तरी केलां देवान आमच्या जिवितान आयज आमी ताका मोहिमा वाखाणणी आनी दिनवास दिवया. आमच्या गोवायकी वरवीं देवान आमच्या जिवितान कितें केलां तें सगळ्यांक सोबे माजार सांगुया. जेजू कारगांव. Jesus Arga. Praise Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. म्हणटच कोण हा गोवायकी दिवपाक आयज आज हांव जायते दिसांनी ऑफिसान जॉइन जालें, brother. And when I went to the office, I said, Holy Spirit, you are going to take complete charge at my workplace. सगळें तुज्या हातीन घालता आनी तूं चलयतलो सगळें म्हणजे ऑथॉरिटीजांक कितें कशें काम. आनी ब्रदर द ऑफिस वर्क सो पीसफुली, कितली शांतीपणान जालें. हांवें स्क्रिप्चर Isaiah 45:2 and 3 यूज केल्लो आनी Luke 4:18, and it worked with me. I was feeling something in my place, uneasiness. I went on rebuking and I casted it out. Sir, मेळ्यात मैं तुका मुजे वयर कसलो अधिकार ना, हांव जावन आसा जेजू क्रिस्ताची कूड. आनी हांवें जेजू अधिकार घेयलो, जो जेजून अधिकार दिलो हा Mark 11:23-24. And afterwards I was all peaceful, शांत जालें हांव. And I could म्हज्यान सगळी काम करपा जालें. जेजू कारगा. जेजू Jesus कारगांव. Christ. Praise God. We have to only fight the battle. देवाचें उतर घेन. म्हणटच बॅटल खी हा आमचे सदांच आमचे झूज खी हा मनांत. मनांत सारकें. आमचे झूज भायर ना, आमचे झूज मनशां बरोबर ना, आमचे झूज कसलेच कडेन ना, आमचे झूज फकत आमच्या मनान हा. जेन्ना आमच्या मनाची नडसडणी करता देवाचे उतर घेवन तेन्ना आमकां देवाचे सगळे आमच्या जिवितान व्हांवता, आमकां सगळे देवाचे आमकां मेळटा. आनी आमी देवाच्या जानवेन जेजूच्या जानवेन पवित्र आत्म्याच्या आदारान आमच्या सगळे करूंक जाता जें आमकां आमच्या मनशापणान करूंक जायना तें आमकां सुपरनॅचरली करूंक जाता. होय. फकत आमकां ते उतराची समजणी, स्क्रिप्चराची जाणवाय आसोंक जाय आनी तें देवाचें उतर आमच्या आत्म्यांत आसोंक जाय. जेजू कारगांव. जेजू कारगांव. थँक यू जीसस. Thank you, Jesus. आणि कोण हा कोणाक गोवायकी दिवंक जाय. थँक यू सिस्टर जोनिना. Yes, thank you, आयज brother. कितल्या दिसांनी तू कामाक गेली आयज? 9 दिसांनी. 9 दिसांनी. आनी ह्या 9 दिसांनी तुजो संबंद जेजूशी अजून गोड जालो कित्याक देवाच्या उतरान रिगून रावली की ना?
होय वाडत आहलो सगळो गो देवाचें उतर कानाक घालून बसून आयकत रावताले शिंकताले आयकोता भावात ओदी घोट जाता and you get that confident. जेजू कारगा जेजू कारगा आणि कोण हा आणि कोणाक गोवायकी दिवंक जाय प्रेज गॉड आणि दुसऱ्याक उतर दिताले ब्रदर बसून न्हू कोण कॉल केल जाल्यार पासून तेंक उतर दिताली हांव फोनाचेर रावन घरान आमच्या बाई टिलिया सांग तुका कितें गोवायकी दिवंक जाय गोवायकी काय ना व्हडलें बट आयज दिसता पासत देवा अर्घ दिता आमचें जिवीत दवरलें सगळें काम करता थिंगा राखलें सांबाळलें म्हण आयच्या दिसा पासत पवित्र आत्म्याक होली स्पिरीट आनी एंजल्स आमकां सगळें राखलें सांबाळलें म्हण हे खातीर देवाक अर्घ आनी दिन वाचता प्रेज गॉड थँक्यू ब्रदर हांव एक टेस्टमनी दिता ते अर्घ दिता कित्याक जायते न्हू आतां हांव आमकां ड्रामा पर्सन हांव वेली हांव बाई घेवन एश कोन्न वयता सकाळचे आनी मागीर म्हाका जायते वचपा येवपा पडटा आनी जाय पावटी कितें जाता ट्रॅफिकाचेर न्हू म्हाका जायती भिनांती दिसता पूण हांव पयलीं चड भितालें आनी भितर पसून येता कित्याक इतलें ट्रॅफीक जाता आनी पयर कितें जालें तेचे म्हणजे बाये हांव लायब्ररी वतालें एक गाडी येयली आनी आमचें खरें म्हळ्यार न्हू हांव जायते फावटी सेफ जालां आनी मातशें हांव भितां चलोवपा एश कोन्न कित्याक हांव तितून चलयना पयलीं वाचतालो आनी आतां हांव एश कोन्न सडनली भायर गेलें म्हणटा पासून भिरांत जाता आनी एक गाडी येयली आनी ती गाडयेन न्हू आमकां थिंग इगोर्जे कडेन ती चर्च नावेली चर्च आहा थिंग टर्नाचेर आम सारकें उडोवपाचें इतून सारकें आनी हांव हालोलें पूण न्हू हांवें हें केलें म्हणटा जेजू मारलो जेजू ते सारकी लायन गेलो तो आमकां पूण आमी बायकाचेर उरलीं दोगांय हांव जेजू आर्गां दितां पवित्र आत्म्या आर्गां दितां कित्याक मिन्स आमकां जायते हितून देव आमकां राखता सांबाळटा कितू आमचे घोडी येताय पूण देव आमकां राखता सांबाळटा म्हूण म्हणजे हांव आर्गां दितां हे समोन आनी एक समोन हांव फाव केल्या पासून आर्गां जेजू वाखाणी जेजू वाखाणी तुका महिमा सोमियाक Praise God, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. आणि कोण हा म्हाका दिसता सगळीं आयज पळयता कोण दुसरो दिता तो आमी दिवया आमची गोवायकी दिवया जेजून आमच्या जिवितांत कितें तरी कोत्ता आमी सगळीं जाणां तो कितें तरी कोत्ता आमच्या जिवितांत Brother, Jesuge utor आमकां घोटकोता दिसान दीस. Praise God. प्रेज गॉड ओय आमगे जिवितान न्हू पयलीं हांव एश कोन्न आसोनाचें हांव आज आहा तें हांवूय जायत भितालें आनी कितली म्हाका 2013 म्हाका एक्सिडेंट जालोलो तेजे उपरांत हांव आनी खूंय पयस म्हणल्यार वसोन आहलोलें बट जेजूगे उतरां भितोरसोन जेजूगे उतर घेवन हांव आतां पयस हांव वयतां जेजू तूं मुगे बोर जेजू तूं म्हाका वाट कोता जेजू तूं म्हूज सांगाता हें देवागे उतर आतां भयण आलिफा सांगता चोय जायते न्हू हिंगाय देखून फोंडी देखून कितें जाता कितले तेंकां ट्रॅफिक रुल्सूय नाय like anyhow but Deo kitu rakota deage at I can see the hand of God protecting me because my niece is with me so they can drop koroita pick up koroita dona I see so many wonders in my day to day life eyes deku maka konu overtake so I was actually sidelight mana side in atale but he just sped kitu fast gelo like mag jesu nu rakil mudpache adpa teka itle So praise God, देव आणि देवागे उतर आम कितुले गोट कोता दिसान दीस आम नितोड कोता जितले आमके कितली करेक्शन्स आमको कोता देवागे उतर
Praise God. Thank you, Praise Jesus. God. Praise God. Yeah, brother, हांव न्हू देवा उतरां येयलोलें एक भुरग्या देण्या लागून म्हाका दिसतालें तें एक म्हाका मेळ्ळें आमगे सगळीं जालें बट जितलें हांव देवागे उतर आयकोतां सदां सेशन अटेंड कोत्ता देवागे उतर म्हज्या कानार पडटा तितलें म्हाका कितली करेक्शन म्हगे जिवितां जाताय सो देर इज सो मच दॅट आय इन सो मेनी एरियाज म्हगे जिवितां हाय वेरीन आई नीडेड करेक्शन्स मोर देन रिसीविंग माय manifestation this corrections is something that I want to do in my life. Praise God. Correction scripture 2 Timothy 3:16. 2 Timothy 2 Timothy 3:16 for corrections. Okay, 3:16 or 3:12? 3:16, no brother. 1 minute. 3:16. Yeah. Yeah, 2 Timothy 3:16 correction. Oh yeah. ना आणि आम्ही जितली आम्ही जेजूची हितून आसताय जेजूची स्क्रिप्चर्साची जाणवा शिकताय आणि आमच्या जिवितान देवाचो उतर वावर कोत्ता तितलो आम्ही एक एक पावल आमचे फुडें वयता जेजू कडेन. Oh, Jesus, बोली, please. हय जितले आमी वाडटाय जितले आमकां अदीक एक उमेद येता काळजांतल्यान जेजूचो अनुभव अदीकूच घेवपाक आनी शिकोंक. जेजू कारगा. ते होको देवाच्या उतरांतल्यान जाता ना कित्याच वरवीं जायना ते तेच्या उतरांतल्यान देखून तो म्हणटा न्ही आपणा सोरशीं येयात. होय. म्हणटस हे उतर सोडावी वर कितें म्हणटा आमकां सगळीं म्हण बाय. सगळें पवित्र पुस्तक देवाच्या प्रेरणान बरयलां शिकोवन दिवंक चुकी काडून दाखोवंक लोकांक निटायेर हाडूंक तांकां देवाक मानता तसल्या जिविताचे वाटेर फुडें व्हरूंक ते उपकारता. Praise God. जेजू कारगा. जेजू कारगा. जेजू कारगा. जेजू कारगा. म्हणटस बाय फातिमा जेन्ना तू म्हणटाय तू जेजू कडेन तुजी मिलाक तू कितें बरें जालें देवा कडसून जेजू कडसून त्या लागून जेजू कडेन येयली. होय हय आतां तुजो संबंद जेजूशी इतलो गोड जाला की तू फकत जेजूचे भावार्थ दवरिनाय भावार्थ पण फुडें गेले. यू आर ट्रस्टिंग द लॉर्ड. जेन्ना आमी त्या वाटेर पावता आणि जेन्ना आमी जेजू ट्रस्ट म्हणटात कितें म्हणटात ट्रस्ट आमचे भाशेन ट्रस्ट म्हणटात भावार्थ दवरपाक बोरवासो म्हणजे ट्रस्ट म्हणजे जेन्ना आमी जेजूचेर बोरवासो दवरता तेन्ना कितें घडटा भाव भयणीनो कितें घडटा तुम्ही जाणो की पोन्न्या परारात 3 जाण दादले आसले सेद्राच मेसाज आनी अबेदनेगो. आनी तांकां किंग नाबुकादनेझरान सांगलेलें की तुमी म्हज्या ती बावली कितें केल्ली ती ताणें त्या बावलीक ताणें सांगलेलें तो त्या बावलीक तुमी नमस्कार करूंक जाय. पूण ते म्हणूंक लागले आमी फकत जिव्या देवाचो नमस्कार करता आमी तुज्या बावलीक नमस्कार करिना. आनी त्या राजान कितें केलें तांकां वय पूण जेन्ना तांणी देवाचेर भरवसो दवरलो तिजोर कोण हाजीर जालो देवाचो पूत हाजीर जालो आंज बोडवे हाजीर जाले. म्हणटोच कितले पाटी आमी जेजूशी कित्याक येता आमकां कितें जाय म्हणून आमकां ते प्रमोशन जाय आमकां ते भुरगे जाय आमकां ते बरो न्हवरो आमकां बरी व्हंकल जाय आमकां ती सर्वीस जाय आमकां पोर्तुगेज पासपोर्ट जाय सगल्यो गरजो आहात आमच्यो. पळय त्यो आमच्यो गरजो पावयतलो ते ताणें पावयला सर जेजू वरवीं. पूण जेन्ना आमी जेजू कडेन आमच्यो गरजो लागून येता आनी त्याच्या उपरांत आमच्यो गरजो आजून मेळोंक ना पूण आमचो संबंद जेजूशी घट जाता आमी आतां ताचेर भरवसो दवरता. आतां तुमकां दिसता
की तुमचे जी खोशी आहा, तुमकां जे कितें मागणे आहा, कितें गरज आसा ती तुमकां मेळची ना, श्युअरली मेळटली. देव आपल्या उतराक सदांच विश्वासी, पूण कितें करता, जो आपणाचेर भरवसो दवरता पहिले आम्ही त्याचे राज तो जाण ताका जावपाक तयार जाय, करता. ताचो मोग अनुभवपाक जाय पयलो, होय, तो ताका मागीर हे तयार वस्तू करता. मेळटात. होय. मॅथ्यू 6:33. म्हणटच जेन्ना आमी जेजू कडेन येता, वय आमचे मागणे तो आयकता, ताणें आयकलां, पूण ते शाती पावोवपाक म्हणजे ते मॅनिफेस्ट जावचे पयलीं आमचो संबंद घट जाता. आतां आमी बोरमासो दवरता जेजूचेर, आनी जितलो आमी बोरमासो दवरता तितलो आमचो संबंद घट जाता. आनी तेजे उपरांत तुमकां दिसता जे तुमी मागलां ते तुमकां मेळचें ना, तें जरूर मेळटलें. तो आपल्या उतराक विश्वासी. जरूर मेळटले. होय, सेट गॅरंटीड. आनी देखून भाव भयणीनो, भावार्था होवन बोरमासो दवरपाक एकदम बरी वस्त. जेन्ना आमी बोरमासो दवरता तेन्ना की सगळें बरें आमच्या जिवितांत मावता देवाचें. होय की ना? होय ब्रदर, प्लीज. होय. आनी आमची बाय फातिमाची भोवायकी दिली. आतां तिणें सांगलें हांव आयली म्हजे गरजेक लागून, पूण ती गरज अजून पावंक ना, पूण कितें जाला, तिचो संबंद जेजूशी घट जाला. भाव भयणीनो, व्हडली गोवायकी म्हणजे कितें, जी तिणें दिल्या. आतां जी बाय फातिमान गोवायकी दिल्या ती जावन आसा एक व्हडली गोवायकी. आमी सगळो तिणें मागणें केलें, म्हाका एक भुरगें जाय. हांवें मागणें केलें, देवाचें उतर घेतलें, आतां म्हजे कडेन भुरगें ना, भुरगीं आहा, देखून हांव गोवायकी दिता. वय बरें आहा, गोवायकी दिली, पूण जे तिका जाय तें अजून घडोवन येवंक ना. संबंद जेजूशी घट जाला. आतां ती जेजू देवाचें उतर दुसऱ्यांक दिता, उतर शिकयता, इतल्या लोकांक जेजूच्या राज्यान हाडटा. समजात आमकां कितें जाय ह्या संवसारांत तें मेळोंक ना, पूण आमचो संबंद जेजूशी घट जालो. आमी ह्या संवसारांतली वेतूकच खी पावतले आमी, खी पावतले आमी. आमचो संबंद जेजूशी घट आहा जाल्यार खी पावतले ह्या संवसारांतली वेतूकच. पूण आमकां आख्खो संवसार मेळलो, तुडू मेळले, गाडयो मेळल्यो, सगळे मेळले, जेजू ना जाल्यार खी पावतले आमी? कांयच ना. कांयच ना. जेजू बगर आमकां कांयच ना. देखून भाव भयणीनो, जे आमच्या बाय फातिमान सांगलें, होय गरजूक लागून ती येयल्ली जेजू कडेन, गरज आसली तिका, अजुनूय आहा ती गरज, होय मागणें करीत आहा, पूण संबंद आतां जेजूशी घट जाला आनी जायत वेता. आनी ती जावन आसा व्हडली गोवायकी. जेजू कारगां. आणि वाडत आसा. जेजू कारगां. Jesus, thank you, Holy Spirit. कितले पाटी भाव भयणीनो आमच्या जिवितांत आमी देवाशी येता, जेजूशी येता, बायबल स्टडी करता, आमी खूब करता, आनी आमी म्हणटा जेजू हे म्हजें काम कर, म्हज्या भुरग्यांक बरी कर, म्हाज्या घरकाराक बरी कर, म्हजें काजर जिवीत बरें कर, ती फामील बरी कर, आमकां गोडू बिडू सगळें कितें मेळपाचें आहा तें आमकां पैकीन बरी शांती दी. वय हे आमचे मागणे सदांच आसतलेच, म्हजें मागणें थंय आहा. पूण ज्या दिसा आमी पावता ह्या जाग्यार, आमचो संबंद जेजूशी घट आहा, आमी ताका ओकोता, तो आमकां ओकोता, अजून आमकां जें आमी मागणें केलां तें अजून मेळोंक ना, पूण जेजूशी घट जाला. तुमकां दिसता जें तुमी मागणें केलां तें तुमी आशेतात जेजू कडसून तें तुमकां मेळचें ना, तें मेळलें म्हणून तुमी आतां कॉमेस करा, आर्गां वांकडे दिवपाक तयारी करा, कित्याक तें आतां मेळ्ळें म्हणून आतां तुमी पयलेंच celebration comes for Kora. Praise God, brother. Amen. Amen. Yes. Praise God. Yes. Amen. Psalms 37, 4, 5, 6. कितें म्हणटा बाय जोनिना? Psalm 37, 4, 5, 6. Yes. सोरेस्पराचेर पातयेवन राव आनी बरें तें कर, देस भोगूंक आनी शांतीन म्हजे कडेन ओल्ड टेस्टमेंट बायबल ना म्हजे कडेन. सोरेस्पर असावे आसून सगळो तुजो संतोष
तुझे काळीज आशेता तितलेंय तो तुका दितलो. तुझे जिवीत सर्वेस्पराच्या हातान घाल, ताचे विश्वास दवर, गरज तें तो करतलो. Gesù pardon. Gesù pardon. Gesù pardon. रिकॅप कोण दित ब्रदर आयजो? सिस्टर हांव आणि कोण हाय टेस्टिमनी दिवपाक? Pardon. बरें आता कोण ना जाल्यार आमी रिकॅप कमेंट्स करूया ताजे उपरांत कोण येता तो कोण रिकॅप दिवंक सोदता टेस्टिमनी दिवंक सोदता जाल्यार दिवनी तातूंत आमी शिकून कमेंट्स करूया. ओके Praise God. प्रेज गॉड. येस ब्रदर. Gesù pardon. Alifa, सिस्टर काकरी हय कर प्लीज. गेले ते बुधवाराक आमी बापाचो इनाम कसो मेवचो ताचे वयर आमी शिकल्यान. पयलीं आमी ओपनिंग प्रे केली, उपरांत टेस्टमनी शेअर केल्यो. एके भयणी टेस्टमनी एक देवाची उतराची समजणी. हेब्रम चॅप्टर 10 35 36 हे उतराचेर. चोर आतां तुमचें काळजीदारपण सोडून दिवं नाका, कित्याक ताका व्हडलो इनाम आसा. देवाची खुशी करूंक ताणें बासायलोलें तें तुमी घेतलें जाल्यार तुमकां सस्तिकायेची गरज आसा. कित्याक पवित्र पुस्तक अशें सांगता, थोडोसो वेळ उरला, भोव थोडो वेळ येवचो आसा तो येतलो, तो उशीर पडचो ना. हे उतराचेर ब्रादरान ते भयणीक सांगलें. एक विचार केलो, काळजीदारपण म्हणजे कितें? की भयणीन जबाब दिलो, काळजीदारपण म्हणल्यार बोल्डनस. आतां आमचें काळजीदारपण सोडूंक दिवंक फावना म्हूण ब्रादरान सांगलें. उपरांत काळजीदारपण आनीक एक समजणी आसा, कॉन्फिडन्स म्हणल्यार बलिश्ट. हो जबाब दिलो एके भयणीन. हेब्रू चॅप्टर 10 35 36 एक शिकवण आमकां दिली. ब्रादर म्हणटा, खूब उतरांची जेजू गरज नाका, फकत जाय जेजू एका उतराचेर. आमचे लागीं एकूच जबाब जावं दी, जेजून कितें केलां. जेजून खुर्साचेर आमी फकत भावार्थ दवरूंक जाय. जेजून आमकां बरी केल्यां म्हूण आमकां सांगलें. जेजून कितें केलां तें आमी आमची स्तोत्राय दवरूंक जाय. आमकां कितें जाता ताचेर न्हय, पूण म्हजें काळजीदारपण फकत जेजून आमचे पासत कितें केलां तें. उपरांत ब्रादरान सांगलें, आमी दोतोराचे रिपोर्टाचेर दोतोर कितें सांगता तें न्हय, पूण आमची बलिश्टकाय आनी काळजीदारपण फकत जेजू आनी पवित्र आत्मो कितें सांगता ताचेर. आमची गोवायकी जाता देवाचेर. आमी आनीक एक टेस्टमनी वयर आमकां शेअर केली. कोण भाशेन एक ल्हान भुरगें बरें जालें तें ताचे वयर सांगलें. एक आवयन ब्रादराक फोन केलो. ताचें ल्हान 5 वर्सांचें भुरगें मणिपाल हॉस्पिटलांत आसलें. ते भुरग्याक जोर येतालो. 102-3 जोर जातालो. उपरांत ब्रादरान ते भुरग्याचे आवय लागीं विचारलें, हे वेळार तुजी स्तोत्राय खंय आसा? उपरांत ती आवयन सांगलें, म्हजी स्तोत्राय म्हज्या भुरग्याचेर आसा म्हूण जबाब दिता. उपरांत ब्रादरान सांगलें, तुजी स्तोत्राय भुरग्याचेर सोड, पूण फकत हे वेळार देवाचेर दवर म्हूण सांगलें. उपरांत बरे भाशेन देवाची उतराची समजणी दिली. उपरांत ती आवयन देवाचेर विस्वास दवरलो. देवाचें उतर मांडून घेतलें. उपरांत ते आवयन ब्रादरान सांगलें, एका ग्लासान उदक घाल आनीक मोड म्हूण. जेजू, हांव तुजें मांस खातां.
जेजू हांव तुजे रगत येता हे भाशेन एक वरान तें उदक ते भाशेन मूड आनी भुरग्याक पिवंक दी हांवें तशें केलें उपरांत दादरान तुजे दोतोराय फकत जेजूचेर रोगताचेर दवर म्हूण सांगलें उपरांत साडी तावपाक दातराक एक मेसेज केली ते भयणीन म्हजें भुरगें सारकें बरें जालां म्हूण ते आवयन फकत जेजूचे उतराचेर आनी जेजूचे रोगताचेर विस्वास दवरलो काळजीदारपण आनी बोलिशकाय म्हूण दातरान आमकां ताचे वयर सांगलें जेजून एक 5 वर्साचे भुरग्याचो बावाट मांडलो देव आपल्या उतराक विस्वाशी मायचो विस्वास बापायचो विस्वास आनी ताचे सगळे फॅमिलीचो बावाट वाडलो फकत जेजूच्या उतराचेर उपरांत एके भयणीन विखेप केलें उपरांत दातरान आमकां सांगलें आमी गवायकी दिता तेन्ना कोणाक वयर काडूंक जाय जेजूक म्हूण जबाब दिलो आनीक एक भयणीन टेस्टमनी दिली ताचे वयर दातरान तिका सांगलें तुवें सगलें देवाच्या हातान सोडलें म्हणून देवाक तूं विस्वाशी रावली आनी सगलें देवान केलें उपरांत एक गवायकी वयर आमकां सांगलें एक ब्रादराक गेट टुगेदर आसलें आनी एक घोव आनी बायल आसली बायलेक 20 वर्सां पर्यंत कसलें दुयेंस आनी एलर्जी आसलें उपरांत देवाचे उतराची शिकवण ब्रादरान तिका दिली जेजू कुर्सार कितें केलां तें फकत जेजूचेर बावाट दवर म्हूण सांगलें ब्रादरान मागणें केलें आनी देवाचें उतर शिकयलें उपरांत ती भयण बरी जाली उपरांत उत्पत्तीच्या पुस्तकांत बरयलोलें आसा ताचे वयर तिका सांगलें ब्रादरान ते भयणीक सांगलें तूं आतां वच घरा आनी आयज सांजे दूद पी आनी भाकरी खा म्हूण सांगलें ते भयणीन तशें केलें आनी तिका एलर्जी तेच वेळार नाच जाली म्हूण भयणीन गवाय दिली ब्रादरान आमकां कोण भाशेन देवाक गवायकी दिवंक जाय तेचे वयर शिकयलें उपरांत आमकां मागण्यांची शिकवणी वयर सांगलें मागणें कोत्ता कोणाक आमी मागणें कोत्ता तो विचार केलो देवान आमचे भितर मोग घोटयला तर तोच आमी दुसऱ्यांक दिवंक जाता आमी जावन आसा एक कोळसो म्हूण सांगलें एम्प्टी वेसल इज मेक ऑफ नॉयज होच मोग आमी दुसऱ्यांक दिवंक जाय म्हूण आमकां शिकयलें आमी फकत आमची दोतोराय आमचेर दवरता आमच्यान कांय दिवपाक जायना देवान आमकां हो पवित्र आत्मो दिला आमी कालती जाता तेन्ना आमी देवा तांय विस्वाशी जाता आमी मागणें कोत्ता तें सदांच पवित्र आत्म्या उद्देशी करूंक जाय आमी जावन आसा पवित्र आत्म्याची भुरगीं आमी हे संवसारा प्रमाणें जिवंक जायना उपरांत देवाचें उतर गालिशियन चॅप्टर 2:20 हांव आतां जियेतां तो हांव न्हय तो क्रिस्त म्हजेर जियेता म्हजी वचपत मनशां सैबान हांव आतां जियेतां तें जिवीत म्हजो मोग केला आनी म्हजे खातीर आपणाकूच समर्पण दिला तें देवाचे पुताचेर बावाट दवरूंक हांव जियेतां आमी आमकां कोणें कितें म्हणलें जाल्यार आमकां पवित्र आत्मो आसल्यार आमकां कांय जावचें ना आमचें जिवीत आमी भावार्था भाशेन जियेता उपरांत देवाचें उतर मॅथ्यू 6:6 हाचे वयर सांगलें पूण तूं मागणें कोत्ताय तेन्ना तुज्या खासगी कुडयांत भितर वच आनी दार धापले उपरांत तुवें गुप्तीत आसतो तुजे बापाक मागणें कर आनी जो गुप्तीन केल्लें तें पळयता तुमचो बाप तुका इनाम दितलो उपरांत ब्रादरान आमचे लागीं एक प्रश्न विचारलो आमकां सगल्यांक इनाम जाय की ना म्हूण आमी कितें करूंक जाय जेजू कोणाचो पूत गाय म्हूण विचारलें उपरांत आमचो जबाब जालो बापाचो पूत म्हूण आमकां बापाचो इनाम जाय जाल्यार आमी बापाची खुशी करूंक जाय तूं मागणें कोत्ताय तेन्ना दार दाप एक मुझे कितें जेजू कसले दाराची खबर करता काय दार दांपूंक ना जाल्यार म्हजो बाप आमकां इनाम दिवचो ना हाचो वोट कितें हे संवसाराचे खबरो आमी बंद करूंक जाय आनी आमची चोतराय फकत आमी देवाचे उतराचेर दवरूंक जाय
पूण हें सोंपें काय म्हाका तें दार बंद करचें जाय जाल्यार हे संवसाराचे टीव्ही मोबायल म्हज्या जिवितांत बंद करूंक म्हजी दोतोराय हांवें कोणाचेर दवरूंक जाता तें सोंपें काय पूण पवित्र आत्मो म्हजे भितर आसा जाल्यार आमी खंयसरूच आसूं ताचो आवाज आमचे भितरल्यान आमकां आयकूंक येता. देव जाणा पवित्र आत्मो आमचे तांय येतलो जाल्यार देवाचे उतराचो उपरांत देवाचें उतर जॉन चॅप्टर 6:63 हे उतराचेर आमकां शिकयलें. आत्मो की जीव दिता मांस कित्याकूच उपकारो ना. तुमकां हांव उलयलां ती उतरां आत्मो आनी जिवीत म्हणटच पवित्र आत्मो आमचे लागीं उलयला. खूब लोक म्हणटा पवित्र आत्मो आमचे लागीं उलयला. हें सांगलें तें सांगलें. पवित्र आत्मो आमकां सांगता वच आनी तोंड उक्तें कर म्हूण. पूण तो लोक परमेपराचो आसलो जेन्ना हे काळार आमी मागणें करूंक जाय जाल्यार आमी ब्लेसड सॅक्रमेंटान कपेलांत वचून मागणें करूंक जाय. म्हाका शांती जाय ताणें असले उतराचेर उलयतात जे पवित्र आत्मो आसा वो तांकां शांती जाय. भयणीन जबाब दिलो तांकां शांती जाय म्हूण. दार धांपूंक जावंक आनी पवित्र आत्म्यान आवाज आयकूंक जाय तेन्ना पवित्र आत्म्याचो आवाज आयकता जेन्ना आमकां इनाम मेळटा. आमी नवे कराराचीं भुरगीं आनी ब्रादरान म्हणलें हें जावन आसा सोत म्हूण. आमी नवे कराराचीं भुरगीं. उपरांत देवाचें उतर हेब्रू 11:6 बावार्था विरेन कोणाच्यानूय सेवा कशेंच मानूंक जायना कित्याक देवाशी वेतोल्यांनी देव आसा म्हूण आनी आपणाक जोडणायक सोदलेल्यांक तो इनाम दिता म्हूण भावार्थ दवरूंक जाय. तुमकां आनी म्हाका इनाम जाय की ना? आमकां सगल्यांक इनाम जाय जाल्यार आमी कितें करूंक जाय? आमी फकत जेजूचेर भावार्थ दवरूंक जाय. आमी जेजू सोमी आनी दोनी म्हूण मानून घेवंक जाय. आमकां जाय पवित्र आत्मो जेन्ना की आमकां स्वर्गीचो बाप इनाम दितलो. आमेन. आर्गां तुका जेजू. आर्गां तुका जेजू. जेजू. देव बरें करूं बाय आलिफा. प्रेज गॉड. लॉर्ड. होय. एक तुवें बरी रिकॅप केली पूण तिचो चड करून जेजू म्हणजे ब्रादर करीत हाय. हांव तेंच म्हणटा जेजू कमी आयकता आनी ब्रादरूच आयकता चड. ब्रादरान होय सांगलें ब्रादरान तोय केलें ब्रादरान होय म्हणलें. होय बरें हांव ब्रादरान सांगलें ब्रादरान एक पाटी म्हणलें पूण जेजून कितें सांगलें तें आमी सांगूं. जेजू घाल. देव बरें करूं बाय आलिफा. दॅट इज नायस रिकॅप. एकदम बरो रिकॅप दिलोय. म्हणटच भावभयणीनो रिकॅप जो आमच्या बाय आलिफान दिलो एकदम बरो दिलो. सगळी तुमी रिकॅप बरी करतात पूण चड करून आमी कितें चिंतूंक जाय जाणाय की जेन्ना आमी हांगा शिकोवन घेता जेजून कितें सांगलें ब्रादरान सांगलें ब्रादर फकत जेजू सांगता तें कोण सांगता तें सांगता पूण आमी चोत्राय धरूंक जाय की जेजून कितें सांगलें. कित्याक हांव हें म्हणटा तुमकां कित्याक भावभयणीनो आयकात बरे भाशेन. कोणूय जावं प्रेगादोर जावं प्रिचर जावं पाद्री जावं बीस साहेब पाप साहेब कोणूय देवाचो मनीस जावं कोण देवाचें उतर शिकयता ताणें शिकयलें बरें. ब्रादरान सांगलें सिस्टरीन सांगलें पाद्रीन सांगलें कोणेय सांगलें बरें. पूण आमी म्हणचे सोदे की ब्रादरान सांगलें पाद्रीन सांगलें देवाच्या मनशान सांगलें आतां आमी कितें करूंक जाय. जें आमी आयकलां आमी आतां आमी पवित्र पुस्तक उक्तें करूंक जाय आनी पळोवंक जाय तो स्क्रिप्चर कितें म्हणटालो तो. आतां आमी प्रिचरा कडसून आयकलां खंयचो देवाचो मनीस ताणें शिकयला पाद्री बीस साहेब कोणीय जावं आनी तें आमकां कितें सांगलां तें आतां आमी तें पवित्र पुस्तकांत पळोवंक जाय. जेन्ना आमी पवित्र पुस्तकांत पळयता तें देवाचें उतर आमी पळयता आतां जें सांगलां तें आतां ताणें सांगलां. कोणें पाद्रीन प्रिचरान कोणें देवाचें उतर शिकयता ताणें सांगलां. आतां जेन्ना हांव देवाचें उतर पळयता म्हज्या दोळ्यांनी आतां कोण म्हाका शिकयता
पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा शिकयता. देखून आमी कितें करूंक जाय, आमी सदांच तें उतर पवित्र आत्म्या कडसून शिकोवंक जाय. वय आमी येता रितीराक येता, आमी बायबल स्टडी घेता, कोण आमचो प्रिचर हा, कोणूय जावं खंयचो प्रिचर जावं, बेस्ट प्रिचर जावं, पूण उतर ताजें न्हय. तो कितें सांगता तें खरेंच पवित्र आत्म्याचें जाल्यार आमी आमचो बायबल उक्तें करुया, पवित्र पुस्तक उक्तें करून आमी तें कितें सांगलां तें पवित्र आत्मा तेंच सांगतलो, ना तर पवित्र आत्मा आमकां अजून सांगतलो. पवित्र आत्मा जें आयकलां तितलेंच न्हय, आतां हांव तुमकां कितें सांगता तितलेंच न्हय, पवित्र आत्मा तुमकां अजून शिकयतलो. आतां आमी म्हणटले हे म्हाका पवित्र आत्म्यान सांगलां, हे म्हाका पवित्र आत्म्यान कोडीत केलां, हे म्हाका पवित्र आत्म्यान सोंपें केलां. आतां म्हाका जें पवित्र आत्म्यान शिकयलां तें हांव केन्नाच विसरचो ना. कित्याक तें मनशान शिकोवंक ना म्हाका पवित्र आत्म्यान शिकयता. आनी जेन्ना पवित्र आत्मा म्हाका शिकयता, पवित्र आत्म्याचें काम कितें भाव भयणीनो? ताचे दोन काम आसता. एक काम आमकां शिकोवपाक, होय की ना? येस. दुसरें कितें? उगडास हाडपाक. सारकें. जुवाचो 14वा विसवोर ओड 26 कितें म्हणटा? वाचूया. कोण वाचता? पूण बाप म्हजे नांवी तुमकां धाडटलो तो शारोती म्हणजे पवित्र आत्मो तुमकां सगळें शिकयतलो आनी हांवें तुमकां सांगलां तें सोगोट तुमच्या मनांत हाडटलो. जेजूक आर्गां. म्हणजे भाव भयणीनो, जें पवित्र आत्म्याचें काम आमकां कितें करपाक? शिकोवपाक. म्हणटोच हांव कितें सांगता, हो खंयचो प्रिचर हा, आतां खूब प्रिचर हा, तुम्ही इंटरनेट उगडूंक जाय जाल्यार व्हॉट्सएपाचेर वचत जाल्यार, तुम्ही युट्यूबाचेर वचत जाल्यार, लायव्ह प्रिचिंग पळयत जाल्यार कितले प्रेगादोर आहात. वयर सकल इतले प्रेगादोर आहात. पूण ते प्रेगादोर कितें सांगतात, ते प्रिचर कितें सांगता? हांव तुमकां कितें सांगता? हांव तुमकां म्हजे जाणवेन सांगता, जे म्हाका पवित्र आत्म्यान सांगलां तें हांव तुमकां सांगता. म्हणटच आमचे कडेन पवित्र आत्मा हा, होय की ना? होय. आनी पवित्र आत्मा हा जाल्यार पवित्र आत्म्याचें काम म्हाका शिकोवपाक. आनी जेन्ना तो म्हाका शिकयता, आतां तो सगळें जें म्हाका शिकयलां तें म्हज्या मनांत हाडटलो. केन्ना? जेन्ना म्हाका गरज आसा. आतां समजा हांवें देवाचें उतर आयकलें, जेजूच्या गायांनी हांव बरी जाली, जेजूच्या गायान हांव बरो जालो. होय, देवाचें उतर पयली चीट पेद्रूची 2:24 कितें म्हणटा? ताच्या गायांनी आमी बरी जाल्या. होय की ना? होय. समजा म्हाका म्हणजे कुडीन कसली पिडा येयली, दोतोरा कडेन गेली, मिस्टर चॅकअप करपाक, हांगा दुखता तें दुखता, दोतोरान सांगलें अरे कितें सांगू तुका व्हडलें हा हें ऑपरेशन करचें पडलें. आतां तुका सगळें टेन्शन येयलें. त्या वेळार जेन्ना दोतोर म्हाका सगळ्यो खबरो सांगता कितें जालां आनी कितें बरें ना म्हज्या कुडयेर, तेन्ना पवित्र आत्मा म्हाका भितरल्यान कितें सांगतलो? तो म्हाका पोत्तून म्हज्या मनान हाडटलो, म्हणटलो अरे बाबा, दोतोर सांगता ते सगळे फोट्यो, जेजूच्या गायान तूं ऑलरेडी बरो जालाय, आतां तुका टेन्शन हा ना. म्हणजे पवित्र आत्म्याचें काम म्हज्या मनान कशें उतर म्हाका कितें भायर घडटा तें कितें म्हजी परिस्थिती हा, पयशे ना, दुडू ना, कितें खबरो आयकता न्यूजपेपराचेर, हे वाटेन हाणें उडकी मारली, ते वाटेन ताणें उडकी मारली, ते वाटेन, ह्यो सगळ्यो म्हाका कांय पडोंक ना. म्हाका फकत पडना जे म्हाका पवित्र आत्मा भितरल्यान सांगता तें. आनी भितरल्यान कितें सांगता? जे म्हाका देवा ताणें उतर शिकयलां. हांव तुमकां आयज सांगूंक सोदतां, कितले पाटी आमी बुधवारा दीस येता, होय की ना? कितले पाटी आमी दुसऱ्या प्रिचरा कडेन आयकता देवाचें उतर इंग्लिशीन, आमचे भाशेन,
हांगा सगळे आमचे भाशेन आनी इंग्लिशीन वाचतले आयकतले मलयाळम तमिळ तुम्ही आयकोचे होय की ना Oi, brother. आमचो गोंयचो लोक तमिळ आनी मलयाळम जाणो No. ना आमचे भाशेन आनी इंग्लिशीन पूण जेन्ना आमी कोणूय शिकयता आमकां देवाचें उतर आमी सजमता की ताणें शिकयलें म्हणून म्हाका बरें दिसलें हांवें बरें नोट बरयले आनी तितलेंच हांव शिकतलो तुमकां दिसता की तुमकां पवित्र आत्म्यान शिकयलां ना केन्ना पवित्र आत्मा म्हाका शिकयतलो जेन्ना हांवें जें बरयलां जें हांवें आयकलां आतां हांव तें पवित्र पुस्तक उक्तें करून आतां हांव तें उतर म्हज्या दोळ्यांनी पळयता आनी जें म्हाका पवित्र आत्मा म्हाका शिकयता आनी जें हांव आयकलां प्रिचरा कडसून तें एक जाता कितले पाटी भाव भयणीनो एका प्रिचरान चूक करूंक जाता की ना Oi. एक मनीस शिकयता तो आपूण लोक इतलो आहा सांगता आपल्यो खबरो करून कितें तरी मिस्टेक जावंक शकता जेन्ना हांव तें देवाचें उतर उक्तें करता आनी हांव आतां पवित्र आत्म्याच्या आदारान तें शिकता पवित्र आत्म्यान चूक करूंक जाता No. केन्नाच ना पवित्र आत्मा जावन आसा आमचो गुरुजी आनी देखून जेन्ना म्हाका पवित्र आत्मा शिकयता तें जें म्हाका शिकयता पवित्र आत्मा तें म्हज्या काळजान रिगून वता आनी काळजान रिगून रावला म्हणून आतां जेन्ना म्हाका त्या उतराची गरज आसा म्हजी परिस्थिती वायट आहा म्हज्या परिस्थितीन कसलो बदलाव जाला आतां पवित्र आत्मा भितरल्यान थान ते म्हज्या मनान हाडटलो कित्याक तें ताजें काम जावन आसा म्हज्या मनान हाडपाक आतां म्हाका कसलो हुस्को ना म्हाका कसलीच काळजी ना म्हाका कसलेच वायट चिंतप ना म्हजें वयर सकला कांय जायना पवित्र आत्मा म्हाका भितरल्यान ती घोटाय दिता आनी म्हणटा भियेनाका भियेनाका जेजून तुजे पासत सगळें केलां तें म्हज्या मनान हाडटा आतां हांव एक जैतिवंत क्रिस्ती जिवीत जिवंक पावता एक जैतिवंत जिवीत भावार्थीचें जिवीत जिवंक पावता भाव भयणीनो कितले पाटी आयकात कितले पाटी आमी देवाचें उतर आयकोंक येता इगोर्जेन वेता रितीराक वेता मिसाक वेता तेर्स कोत्ता देवस्पण करता मागणें करता सगळें करता आमी देवाचो मोग करता आमी देवाचेर आडना आमी मोग करता देवाचो पूण आमी वेळ काडिनासतना त्या उतराचेर आमी नियाळ करिना कित्याक आमी बायबल स्टडी करता आमी पेगजाराचें आयकता तें बरें आहा आमी आयकलां बरें दिसलें आमी समजना की आमी गवायकी दिली शिकल्यां बरें आहा पूण आमी वेळ काडून आमी तें पवित्र पुस्तक उक्तें करून आमी केन्नाच वेळ काडिना जाल्यार तें उतर आमच्या काळजान एक बीन देवाचें उतर जावन आसा एक बीन तें भितर किल्लोचें ना तें किल्लोचें ना आनी तें किल्लो ना जाल्यार कोण तें चोरून व्हरतलो कोण चोरून व्हरतलो तें उतर Dushman. दुस्मान सैतान चोरून व्हरतलो आमी आमकांच फटयतले की आमी आयल्या रितीराक बुधवाराच्या बुधवारा आमी कितल्या प्रिचराचें देवाचें उतर आयकलें खंय बरें दिसलें बरे भाशेन ताणें बरें प्रीच केलें म्हणून बरें बरें आमकां उतर सांगलें म्हणून आमी ताकाय पळय शाबासकी दिता पूण भाव भयणीनो प्रिचराक सोड मनशाक सोड जो देवाचें उतर शिकयता आमकां जाय आमचो सोमन ज्या भाशेन आमच्या बाय फातिमान सांगता ती आयल्ली गरजे पासत पूण आतां तिजो सोमन जेजूशी गोड जाला ते उतर ते आतां ते काळजान रिगून दवरता आतां जेन्ना ते उतर काळजान रिगून दवरता आतां तिजो संबंद जेजूशी घट जाता आतां जेन्ना जेजूशी संबंद घट जाता ते म्हाका आयलें ओ ना आयलें मेळ्ळें ओ ना मेळ्ळें म्हाका हुस्को ना कित्याक म्हजे कडेन म्हजो जेजू आहा म्हजे कडेन शांती आहा म्हजें सगळें देवाचें बरें आहा तो म्हाका आतां आपल्या राजवडकींतल्यान म्हाका ताजें काम करपाक म्हाका तो घटाय दिता जाणवाय दिता आतां म्हाका शांती आहा खुशालकाय आहा आतां म्हाका कांयच हुस्को ना मेळ्ळें जाल्यार मेळ्ळें मेळोंक ना जाल्यार कांय परवा ना जेजू आहा सासणाच्या सासणाक हांव जेजू बरोबर आसतलीं आनी कितें जाय म्हाका ताचेंच उतर. ताचेंच उतर आनी देखून भाव भयणीनो जेन्ना आमी देवाचें उतर आयकता सदांच आमी आमचो बायबल आमचे कडेन आसूंक जाय एक नोटबूक आसूंक जाय
आनी एक पेन आसूं जाय बरोवपाक कितले फाटी हांव तुमकां सांगता ताजे हांवें फकत एक उतर उलयलें पवित्र आत्म्यान तुमचे कडेन मातशें आनीक कितें म्हणलें तुमच्या मनांत कितें आनीक चिंतना येयली बरोय बरोय जें तुमकां चिंतना येता बरोय इतलास जाल्या उपरांत पवित्र पुस्तक उक्तें कर देवाचें उतर पळय कितें सांगलें कितें स्क्रिप्चर सांगलो तो जें बरयलां जें आनीक शिकवण कर आनीक तुमकां जाणवाय मेळटली आनीक तुमकां सेक्रेट मेळटलें देवा कडसून जेन्ना तूं तें सेक्रेट कोत्ताय तें जें तुका रेवलेशन मेळटा तें कोत्ताय देव तुजी वाट तुका उक्ती कोत्ता तुका जें तुजी सेवा ताणें सेवा करूंक जाय तुजें जें ताणें येवजिलां तुजे पासून तें तुका उक्तें कोत्ता आतां तूं देवाची खोशी कोत्ताय तूं देवाचें काम कोत्ताय तुका शांती सगळें देव तुका उक्तें कोत्ता आतां तूं खरेपणी देवाच्या राजान जेजूच्या राजान तूं वावर कोत्ताय बरे भाशेन काम कोत्ताय तोखतात तसली फळां दिताय न्हू आमी खूब केलें जाल्यार आमी प्रिचींग केलें जाल्यार कोणाक पेकोणी दिली जाल्यार आमी गोवायकी दिली जाल्यार बरें आहा सगळें बरें आहा सकाळीं तान सांज पर्यंत रात पासून हांवें प्रिचींग केलें जाल्यार बरें आहा पूण म्हजो संबंद म्हज्या जेजूशी घडटा तो कितें सांगता तें हांवें करूंक जाय एक थोड्या वेळार कितें आमी केन्ना करूंक जाय भाव भयणीनो थोड्या वेळार आमी फकत ओगी ताच्या फुड्यान बसोंक जाय एका दिसान आमी फकत प्रिचींग करच्या सोयतेक वेळ काडूंक जाय आनी तो कितें सांगता ताणें आमकां प्रीच करूंक जाय ताणें आमकां शिकोवन दिवंक जाय देखून आमी वेळ काडूंक जाय जेन्ना आमी ओगी रावंक जाय आनी ताचें उतर आमी आमच्या काळजांत लिपून धरून कित्याक ताका जाय आमचे कडेन उलयलो तो उलोवंक सोदता आमचे कडेन आमी उलयता जाल्यार आमी ताचें आयकना जाल्यार आमकां खूब उलोवंक जाय खूब करूंक जाय कितें फायदो जातलो कसलोच फायदो जावना देखून वेळ काडूंक जाय आमी ताचे बरोबर ताचें उतर शिकपाक आयज कितें सांगलां म्हाका फाल्यां तो आनी कितें सांगतलो फाल्यां कितें सांगता तो तेजे 2 दिसा उपरांत आनी कितें सांगतलो तो म्हाका ताजो संबंद ताचे बरोबर वाडपाक ताका जाय ताच्या उतराची गरज आनी ताच्या उतरा वरवीं तो म्हाका शिकयता उतर आनी पवित्र आत्म्याची गरज म्हाका देवाच्या उतराची सजमणी मेळपाक त्या उतराचे आजून म्हाका खोल सजमणी मेळपाक तातूंत आमची जाणवाय कितें आसली सामकी सुपरफिशियल आसली वयर मातशी दिसती वयली आमकां जाय आमचो संबंद हो जाय एकदम डीप जाय खोल जाय इंटिमेट जाय आनी तो को जातलो फकत जेन्ना आमी वेळ काडटा उतर शिकता जे हांवें 2 वर्सां पयलीं 10 वर्सां पयलीं शिकलोलो कितें नोट बरयले 10 वर्सां पयलीं तेंच घेवन बसत जाल्यार कसलो फायदो जातलो तो म्हाका स्वता शिकयता स्वता म्हाका आनी कितें सांगूंक सोदता पूण केन्ना ताणें तो सांगतलो म्हाका जेन्ना हांव बसता ताचें उतर घेवन हांव ताचें उतर घेवन बसता आनी म्हणटा पवित्र आत्म्या म्हाका शिकय हे म्हाका हांवें आयकलां ह्या प्रिचरा कडसून आयकलां विन्सना कडसून ताचे कडसून वय पूण तूं म्हाका आतां शिकय तूं म्हाका तें सोंपें कर ताणें म्हाका इतलें सांगलां पूण तूं म्हाका आनीक जाणवाय दी कित्याक जेन्ना हांव आयकतालो इतलीं चिंतना म्हज्या मनांत चलतालीं ते वाटेन म्हाका आनीक शिकवण जाय म्हाका मातशी म्हजो संबंद तुज्याशी आजून घट करूंक जाय तो सदांच तुज्या आशेक आनी तुज्या येवजणेक तो सदांच विश्वासी कित्याक ताजी येवजण आमचे भितर आमचो संबंद घट करता पूण तो घट केन्ना जातलो जेन्ना आमी वेळ काडटले देखून बाय जोनिना म्हणटाली 9 दीस कामाक वचोंक हांवें तिका विचारलें बाय जोनिना तुजो संबंद जेजूशी ह्या दिसांनी घट जालो की ना तुवें वेळ काडलो की ना तूं कामाक वचोंक ना म्हणजे तूं रांदताली बरें आहा पेज रांदली ब्रेकफास्ट केलो नाश्तो केलो दनपारचें केलें रातचें केलें बरें आहा हांव नको कोण येता तिच्या घरा पूण तिका आजून वेळ आसलो देवाचें उतर आयकपाक पवित्र पुस्तक उक्तें करून आतां जेन्ना ती आयज कामाचेर गेली जेन्ना ती आयज शिकोंक लागली जेन्ना ती पळोवंक लागली 9 दिसांनी काम करपाक वता तेन्ना जें तिणें शिकलेलें जी शांती तिचे कडेन आसली आयज तिचे सगळीं कामां बरे भाशेन गेली वय की ना बाय जोनिना Yes, brother. जेन्ना आमचो संबंद घट जाता
पवित्र आत्मा आमचे सगळे उठ्ठे करता तो आता आमची वाट एकदम सोपी करता आता आमकां ते शांतीन काम करू कित्याक ताका नाका आमकां कितलो वेळ काडून हे करपाक ते करपाक ताका जाय आमचो संबंध गोड जावपाक तो कितें सांगता ते करपाक कितें सांगता ते करपाक म्हणटच भाव भयणीनो एक समजा हांव तुमकां एक उदाहरण दिता दोन मनशां एका कंपनीन काम करतात तेच काम करता एकल्याचो संबंध जेजूशी गोड हा दुसरो काय करिना देवाचें उतर शिकना कसलोच रितीराग वचना तो आपलो म्हणटा म्हजो तेर्स केलो आयताराचे मीस जाले बास हांव क्रिस्तांव आनी कामाक वेता दुसरो देवाचें उतर शिकता बायबल स्टडी करता संबंध गोड करता दोगांय आतां कामाक वेतात तुमकां कितें दिसता कोण बरे भाशेन शांतीन सोंपेपणी काम करतलो आनी ताका अजून वेळ आसतलो देवाचें उतर आयकोपाक दुसऱ्यांक देवाचें उतर दिवपाक एकदम शांतीन कोण दिसता तुमकां कोण शांतीन आसता जो देवाच्या उतरान आसा देवाक वेळ दिता त्याची जाणवाय शिकता ओके कित्याक त्या मनशाक पवित्र आत्मा उलयता भितरल्यान तो म्हणटा अरे बाबा आतां वचनाका मागीर वच आतां तूं फकत हें कर तें कर दुसरो हांगा वेता थी वेता आनी कांयच जायना तोंड उक्तें करता सगळो बडबड करता तो जो पवित्र आत्म्याच्या आदारान काम करता ताचो जो संबंध गोठ हा तो शांतीन आपलें काम करता सगळीं ताची कामां काबार जाता कित्याक तो काम फकत मनशांक करिना तो काम करता पवित्र आत्म्याच्या आदारान देवाक पासत काम करता तो म्हणटा हें हांव मनशांक करता पूण हांव समजता हें जेजूक पासत करता आनी सगळें सोंपेपणी ताचें काम जाता शांती रावता काम जाल्या उपरांत घरा येतकूच तो म्हणटा अरे इतले दिसान काम केलें इतली थकली नाका म्हाका तें बुधवारा दीस नाका ब्रेस्तारा दीस ते आनी बायबल स्टडी नाका आयज इतली थकली हांव 9 दिसा आमची बाय आयज जोनिना तूं तिका आमी सगळीं तिका विचारीत जाल्यार तूं आयज कितले पासून क्लास करपाक तयार आहा ती म्हणटले तुका जाय तितलो वेळ घे हांव सामकी फ्रेश आहा प्रेज जीसस जेजू म्हणटा आर्गा जोनिना येस ब्रदर कित्याक 9 दिसा उपरांत तिजो संबंध जेजूशी गोड जाला तिने वेळ काडला वय तिका वचोंक जाय आसलें कितें तरी त्रास जाले पूण तिने तो वेळ काडलो आनी जेजू बरोबर आपलो संबंध गोड केलो म्हणटच भाव भयणीनो फकत आमकां पिडा येतूच आमी जेजू बरोबर संबंध गोड दवरतले सदां आमी जेजू बरोबर संबंध गोड दवरतले सदांच आनी जेन्ना आमी आमचे भाशेन कमीट म्हणटात कितें म्हणटात इंग्लिशीन कमीट आय कमीट माय सेल्फ आमचे भाशेन कितें म्हणटात ताका वेळ दिता हांव वेळ दिता समजा हांवें म्हणलें सकाळीं 6 ते 8 पर्यंत कामा वयचे पयलीं हांव नाश्ता करचें ना कोणाचें आयकचें ना सुकण्यांक आयकतलीं आनी देवाचें उतर हांव देवाचें उतर आयकतलों देवाचें उतर शिकतलों हे हांव वेळ काडून सद्दां करतलों कोण यो म्हजे वाटेर हांव त्या वाटेर वचना पूण हांव शिकतलों हे जेन्ना हांव कमीट करता त्यो पळयता की म्हजी येवजण म्हजी खुशालकाय ताच्या उतरान आय डिलायटिंग माय सेल्फ इन द लॉर्ड तेन्ना तो कितें करतलो बाय जोनिना स्तोत्रांत 37 वर्सेस 4 to 37 वर्स 4 to 6 तुवें सांगलें आमकां तो कितें करतलो आमचो सगळ्यो येवजणो शांती पावयतलो आमेन 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 प्लीज गॉड म्हणटच हांवें वेळ काडलो जाल्यार हांव ताजें उतर शिकलो जाल्यार ताजें उतर आयकलें जाल्यार ताजें उतराचेर नियाळ केलो जाल्यार तें उतर हांवें म्हजे भितर म्हज्या काळजांत रिगून दवरलें जाल्यार तेन्ना कितें घडटलें पवित्र आत्मा ज्या वेळार म्हाका त्या उतराची गरज आसा तें म्हज्या मनान तडटलो म्हज्या मनान हाडटलो आनी तें उतर हांव आयकतां आनी त्या उतरा प्रमाणे हांव करतां आतां हांव एक जैतिवंत जिवीत जियेतां हांव एक आवार्थीचें जिवीत जियेतां एक क्रिस्ती जिवीत जियेतां लोक म्हणटा अरे आमी इतले त्रास घेता इतले आमी इतलो गडबड करता इतले आमी उलयता इतले आमी घाम सुट्टा आमकां आनी हो जो हा ही बायल जी आहा इतले सोंपेपणी आपलें काम करता इतली खुशालकाय ना गोंय ह्या सगळ्यांक गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आनी आमी हांगा आहा 12 सुदार 13 बेस्तार करतात आमचे सदां तेंच चलता कांयच बरें जायना म्हणटच कितें बरें आमकां
की आम्ही वेळ काढलो आणि आम्ही जेजू बरोबर त्याच्या उतरावरून आम्ही आमचं समोर गोड केलो हो आम्ही फकत कामाक गेली येली काम झाले ते सांगपाचे आता रांदूंक जाय फाल्यां पोवचें भुरग्यांचे पोवचें ट्युशनाक पोवचें हे सगळे भार तकले घेवन आता आम्ही देवाचे उतर आयकना कित्याक आम्ही देवाचे उतर आमच्या काळजान ना म्हणजे आम्ही आमची जाणवाय यूज करता आमच्या मनशापणाचे जाणवाय करता आता आम्ही थकता आनी कांयच बरें आमच्या जिवितांत जायना पूण देवाचे उतर जाय जाल्यार पवित्र आत्म्याच्या गोठायन पवित्र आत्म्याच्या जाणवायेन आता आम्ही कितले फुडें वेता आणि आमच्या कितलो आमचो संबंध जेजूशी गोड करूंक जाता आता हो संबंध गोड जाला म्हणून आता आमच्या जेजूक आमच्या कामाच्या जाग्यार आमच्या फॅमिलीन आमच्या कुटुंबांनी आमच्या इग्रोज मातीन रस्त्यार बाजारान खिचोर आमच्या जेजू घेऊन होय की ना होय जेजू कारका जेजू कारका जेजू कारका जेजू कारका जेजू तर भाव भयणीनो ही इंग्लिशीन म्हणटा वी हॅव अ प्रिविलेज वी हॅव एन ऑनर की आम्ही जेजूच्या राजान काम करता कोण सांगित जाल्यार बाबा अरे तू की काम करताय हांव गव्हर्नमेंटान काम करता व्हडली कंपनीन काम मल्टीनॅशनल कंपनीन करता व्हडले म्हजी कंपनी व्हडली म्हणजे व्हडले म्हणजे ऑर्गनायझेशन व्हडले आम्ही दुसऱ्यांक सांगता पण जेन्ना आम्ही जेजूच्या राजान आमचो संबंध गोड करता ताजे पासत काम करता पवित्र आत्मा आमकां सगळें करता आमकां ओडविका सगळ्यांक सांगपाक अरे तू की काम करता कितें करताय पळय हांव कामाक करता पूण हांव जेजूच्या राजान हांव काम करता कोण सांगता कोणाक खुशालकाय दिसता आयजूच ब्रदर म्हाका कोणे म्हाका फोन केलो आनी आयज ते कडेन तो म्हजे लागीं उलयतालो मागीर हांव तेका सांगतालें आयज ब्रदर म्हाका म्हणलें ओड डिझायर सांग काळजांतल्यान देवाच्या राज्याक काम करपाक देवाच्या राज्याचें उतर दुसऱ्यांक दिवंक कित्याक जायते लोकांक अजून त्या उतराची ओळख मेळूंक ना आमचेच कुटुंबांतली आमची शेजारी ती कोणूय जावं बट तांकां तें उतर वचपाचो एक ओड वोंडावणी न्हू एक गव्हर्मेंट सर्वीस अशी बट एक काळजांतल्यान वोंडावणी देवाचें उतर दुसऱ्यांक दिवंक आनी तें मेळूंक गरजेचें जावन आसा कित्याक जेजून सांगलोलें आहा तें उतर पावोंक जाय सगल्यांक पावोंक जाय ते आमच्या हातीन आसा दुसऱ्यांची न्हू जी कितेंय मेळना तें आमी मुखार सरोंक जाय आनी दुसऱ्यांक दिवपाक जाय तें उतर जेजू कारगा जीसस भाव भयणीनो आयज स्थान 1000 वर्सां जावन 1000 वर्सां आयजच्या उपरांत आमी चिंतत जर आमी नको खंय आसतले म्हणून 1000 वर्सां जावन पूण आमी जेजूच्या राज्यान आयज आहा जाल्यार आमी जाणो 1000 वर्सां जावन 2000 जेन्ना जेजू येतलो आमी सोरींच्या राज्यान आसतले पूण समजा आयज आमचे कडेन जेजू ना ताजें उतर ना आमी ताजें उतर शिकना येस केन्ना आमी बायबल स्टडी करता आमी आमचे मागणे करता आयताराचे मीस चुकिना हे सगळें करता पूण आमचो संबंध दिसान दीस ताजे बरोबर गोड जायना जाल्यार आमकां ती गॅरंटी हा की एक दीस आमी ताजे बरोबर आसतले म्हणून ताची ओळख ना जाल्यार जावचें ना न्हू ब्रदर केन्नाच जावचें ना केन्ना ना देखून भाव भयणीनो आमी आख्खो संवसार जोडलो आमी व्हडले मॅनेजर जाले आमी डायरेक्टर जाले चेअरमॅन जाले प्रेसिडेंट जाले चीफ मिनिस्टर जाले मिनिस्टर जाले पूण सगळे दुडू आसले आनी गाडयो आसल्यो आनी नांव व्हडलें जालें फामाद जालें जेजू ना जाल्यार ह्या संवसारांत वेतकूच खंय वेतले हांव लोक आमकां म्हणटलो तुजी गांधी जयंती करतलो ही जयंती करतलो ते जयंती करतलो तुज्या मोड्यार वेतलो आनी फुलां घालतलो आनी खूब वस्तू करतलो पूण जेजूच्या राज्यांत आमी आसतले गाय सासणाचें सूख भोगूंक पावतले गाय आनी देखून आमी आमची प्रायोरिटी म्हणटात ती भाशेन आमची चोथराय आमी जेजूचेर दवरूंक जाय कित्याक ह्या संवसारा उपरांत सासणाचें सूख आमी थिंचोर पावूंक जाय आमकां जाय थिंचोर पावपाक आमकां जाय जेजू बरोबर सासणाचें सूख भोगूंक आमी फकत ह्या संवसारा फाटल्यान धांवल्या हे केलें तें केलें खूब वस्तू केल्यो पूण जे पवित्र आत्म्यान सांगलें तें आमी करूंक ना जाल्यार कसलो फायदो भाव भयणी कसलो फायदो आनी देखून हे जेन्ना आमकां सोजमणी मेवता आतां आमचो संबंद आमी दिसान दीस घट जाय
आमी वेळ काडटले हांव ताचे उतर शिकतले हांव ताचे उतराची सजमणी घेतले हांव ते उतर आमी दिसपट्ट्या जिवितांत पाळटले हांव आनी पाळटोस सगळे संसार सोडून ते कोत्तोस आमी ताची खोशी कोत्तले हांव तेन्ना एक दीस आमी आयकतले हांव ये आनी सूख भोग म्हज्या राजान कित्याक जें तुवें केलें ओखान केलें म्हजें उतर आयकोन केलें पवित्र आत्म्याच्या आदारान केलें आयज ये आनी सासणाच्या सासणाक सूख भोग पूण ह्यो संवसाराच्यो सगळ्यो वस्तू केल्यो ताचें उतर पाडूंक ना तिचे उतरा प्रमाणे चलोंक ना कितें फायदो जातलो आख्खो संवसार जोडलो जाल्यार आनी म्हजो आत्मो बिगाडलो जाल्यार कांयच फायदो ना देखून गरज आमकां सद्दां सद्दां आमचो संबंद जेजूशी घट करपाक आमी तें उतर शिकपाक पवित्र आत्म्या उदेशी तें उतराची सजमणी घेवपाक तें उतर आतां आमच्या काळजान रिगून दवरपाक आनी पवित्र आत्म्याच्या आदारान ते आमच्या मनान हाडपाक कित्याक आमच्यान हाडूंक जायना ना तर आमी बादाम पिस्ता आनी टॉनिक खातले फार्मासीन वचून पूण पवित्र आत्म्याच्या आदारान पवित्र आत्मा तो आमच्या मनान हाडटलो आनी जेन्ना तो आमच्या मनान हाडटा आतां फकत आमी तो कितें सांगता तें आयकता आनी कोत्ता आतां आमी एक जैतिवंत जिवीत जिवंक पावता आमेन जेजू आर्गा बरें कोणाक आयज गोवायकी आनी कोणाक गोवायकी दिवंक जाय आनी कोण हा आमच्या जिवितान आमी मागणें केलें काय कोणा कडेन म्हणलें म्हाका तें जाय म्हाका सिल्वी जाय पोर्तुगीज पासपोर्ट ही कांयच मागणें करूंक ना हांवें फकत मागणें केलें सायबा तुजें उतर म्हाका शिकपाक अजून जाणवाय दी आतां म्हजो संबंद घट जाता आनी आतां हांव कोणाक शिकयता कोणाक सांगता उतर कोणाक अशी गोवायकी दिवंक जाय कोण हा भाव भयणीनो ओय ब्रदर हांवें आतां म्हणलोली न्हू तुका म्हाका कोणें म्हाका फोन केलो म्हणटकूच तेका म्हाका डिझायर म्हणजे ओदी देवाची उतर जाण जावपाक ओदी देवाची उतराची ओळख आत्म्यान ती वाडोवंक आनी ती दुसऱ्यांक दिवंक एक संतोश अशी येता आत्म्यान कित्याक हें उतर जावन आसा सोत ही कोणाच्यानूच दिवंक जायना खंयच्या संवसारांतल्या मनशाच्यान शिकणारांतल्यान तें दिवंक जायना पूण फकत तें पवित्र आत्म्यांतल्यान जितलें तूं त्या उतराक वेळ दिता इतलें तूं उतर तें आयकोंक सोदता वाडोंक सोदता तितलें एक उमेद येता जिवितांत स्वताची बऱ्या वाटेची बऱ्या जिविताची देवाच्याच उतरांतल्यान प्रेज जीसस आर्गां जेजू आमी वेळ काडून आमी शिकोंक कॉमेस केलें न्ही भाव भयणीनो होय आमकां खूब शिकयतलो पूण आमी ती सोयी करिना जाल्यार शिकपाक आमी वेळ काडना म्हणजे रिगून रावपाक कितें जाता ह्यो संवसाराच्यो खूब वस्तू येतात भुरग्यांच्यो गोरकाराच्यो बायल्योच्यो सायबाच्यो मिनिस्टराच्यो पावस पडटा आनी गीम येयला आनी आंबे येयल्या ते पणस येयल्या आनी ते झाडां येयल्या आनी ते नाल्ल पडटा हे सगळे संवसाराच्यो वस्तू येतल्यो भितर ते येतलेच पूण आमी कितें करूंक जाय वेळ काडूंक जाय उतर शिकोवंक जाय काळजान रिगून दवरूंक जाय तेंचे सांगता ते वेळा उपरांत ते केल्या जाल्यार लोक आपलो धांवता हें करता तें करता पूण आमी कितें करता आमकां पवित्र आत्मा वाट उक्ती करता सोंपेपणी आमचें काम करूंक दिता आनी आतां आमच्यान ताजी येवजण ताजी कशी करूंक जाता आमी आतां आमची तयारी करपाक एक दीस ताका मेळपाक आनी सांगपाक सायबा तुवें म्हाका कितलो शिकयलोय तुजें उतर हांवें पाडलें तुजी खोशी केली आनी त्या वेळार भाव भयणीनो कितलें आमकां बरें दिसतलें कितली खुशालकाय आसतली कितली शांती कितलें आमचें जिवीत जातलें की एक दीस तेको जेजू ये तुज्या राजान सासणाच्या सासणाक सूख भोगून ये कोणाक नाका तशें आयकोपाक जाय आयज आमी कॉमेस करुया आयज आमचो संबंद ताजे बरोबर घट करपाक वावरुया वय आमच्यो सगळ्यो संवसाराच्यो वस्तू त्यो आमचो वेळ काडटलीं
संवसाराच्यो वस्तू आहात, आमचे फामील, आमची भुरगीं, आमचे खांब, आमचे दुडू, आमचे घर, आमचे गार्डन, आमचे नाल, आमचे माड, आनी आमचे पणस आनी आंबे सगळे तेले वाटेर. आमी जेन्ना आमची चोत्राय ताज्या उतराचेर दवरता तेन्ना ताज्या उतरा वरवीं पणस आनी आंबे आनी नाल आनी फामील आनी सगळे बरे भशेन नासतले. आमेन. आमेन. Amen. Praise God. म्हणटस कितें करया आमी आनी कोण आहा गवायकी दिवपाक? आमी शिकोण कमेस करया आयज. शिकोन स्टार्ट करूया ब्रदर. शिकोण कमेस करया. होय. जेजू कारका स्क्रिप्चर कोण घालता? हांव घालता ब्रदर. न्यू टेस्टमेंट. न्यू टेस्टमेंट आमी न्यू टेस्टमेंट शिकयता. ओके ब्रदर. ओके. जेजू कारका. जेजू कारका. तर भाव भयणीनो आमी शिकताले आमी मागण्या विशीं शिकताले वय की ना? होय. आमी आतां सुमार 1 म्हयनो म्हाका दिसता 1.5 म्हयनो आमी कमेस केले की आमी एकामेका पासत मागणी करूंक जाय. आयकलां तुमी? होय. याकोबाचो 5वा 20वो वोर्ड 16 म्हाका दिसता आमी ते स्क्रिप्चर पळयली की आमी एकामेका पासत मागणी करूंक जाय. कित्याक सांतांनी एका सांता पासत मागणी करूंक जाय. आमी मागणी करनाक सांता कोण जे मेलेले सांतात रावनी मातशे जेजू ये करया. आमी शिवे सांता पासत आमी एकामेका पासत मागणी करूंक जाय आनी फटाय मेळोवपाक. म्हणटच आमी मागण्या विशीं आमी शिकोण करतले इतले दीस. तर आमी पोत्तून आयज त्या मागण्या विशीं आयज आमी शिकोण फुडें सरपाक दिवया आनी आमी आयज मातुवाचो 6 विसवोर मॅथ्यू चॅप्टर 6 म्हणटा तो वोर्ड 5-6 पळोवया खंयचो तो. मातुवाचो 6 विसवोर वोर्ड 6 म्हाका दिसता 5 आनी 6 पळोवया. जेजू कारगांव. पांचवो केल्लो ब्रदर आमगेल ते पावटी. ओके 5वो केलो. 6 केलो म्हाका दिसता आता 7वो वसया. 6 केला आमी. 6 बी केला वय 6 केला. 7वो वोर्ड 7वी वोर्ड आनी 8वी वोर्ड पळोवया. पयली 7वी वोर्ड पळोवया. आणि आपल्या उतरांच्या बडबडाक लागून आपणाक आयकतले म्हूण विदेशी समजतात. देखून तुम्ही प्रार्थना करतात तेन्ना विदेशा पोरी परतून त्याच उतरांनी मागणे करी नाकात. आता ही उतरां कोण उलयता भाव भयणीनो? ही कोणाची उतरां? जेजूची उतरां. म्हणून जेजू जेन्ना उलयता तो आमकां बिश्ट्यो काणयो सांगता ओ तो सोच सांगता? म्हणटच जे आमी पळयता या आमच्या स्क्रीनाचेर फुडल्यान ते देवाचें उतर आमी पळयता मातुवाचो 6 विसवो वोर्ड 7 हे जावन आसा काणयो ओ हे जावन आसा सोत? ते सोत जावन आसा. हे सोत जावन आसा. म्हणटच आतां ह्या सोताचेर आमी आयज नियाळ करूया. जेजू कितें म्हणटा? आनी आपल्या उतराच्या बडबडाक लागून आपणाक आयकतले म्हूण विदेशी सजमतात देखून तुम्ही प्रार्थना करतात तेन्ना विदेशा पोरी पोत्तून तेच उतरां मागणे करी नाकात. हांव म्हणना तुम्ही सजमताले हांवें म्हजी शिकोण दिवंक सोदता. हें जेजूचें उतर, हें देवाचें उतर, हें जावन आसा सोत. पूण जेजू कितें म्हणटा? विदेशी भाशेन. विदेशी कोण भाव भयणीनो? विदेशी लोक कोण? जांकां जबोत देवाची जाणवायेची ओळख ना.
अजून जो कोण जेजूचे भावार्थ दवरिना होय तो कोण अजून जेजूक आपलो सोमी दिव आणि सोरोंडार मानून घेवंक ना अजून ती एक नोई रोचना जांग ना तांचे कडेन अजून पवित्र आत्मो ना होय ती जावन आसा विदेशी हांव आतां तुमकां विचारूंक सोदतां वायट धरूं नाकात म्हजे रागार जायनाकात हांव विचारता तुमकां इग्रोज मातयेन कितलो विदेशी लोक आसा 80%. हांव तुमकां सांगिना की संवसारान कितलो आहा हांव विचारता तुमकां इग्रोज मातयेन कितलो विदेशी लोक आसा बाय जोनिनान म्हणले 80%. तुमकां कितें दिसता भाव भयणीनो Yes, brother. त्याच्या मायस देखील जाऊ शकता भाव भयणीनो दिश्टी आमी इगोर्चेक गेली मीस आयकोले तेर्स केले नोवेना केली गोन्नाल मारले फेस्तां केली सान्न वडे खाले आमी आतां भावार्थी जाता ना आमी केन्ना भावार्थी विदेशींतल्यान आमी भावार्थी केन्ना जाता जेन्ना आमी सोत ओळखून घेता सोत तुका कळटलें सोत तुका सुटका दितलें तुका ओळख ज्या दिसा हांव जेजूक म्हजो सोमी म्हजो देव आनी म्हजो सर्वंडार म्हूण मानून घेता ज्या दिसा ताजे आमोलीक रोकोत म्हाका नितोळ कोत्ता आमेन म्हाका एक नोई रोचना कोत्ता आनी आतां म्हाका एक नोई रोचना केला म्हणून तो म्हजे भितर आपलो पवित्र आत्मो घालता त्या दिसा हांव विदेशींतल्यान एक भावार्थी जाता आनी जेन्ना हांव भावार्थी जाता तेन्ना पवित्र आत्मो म्हाका शिकयता जेन्ना हांव म्हजें तोंड उक्तें कोत्ता हांव उलयना हांव उतरां उलयना हांव मागणें करिना पूण जो म्हाका पवित्र आत्मो म्हाका तो कितें म्हणटा ते इन्स्पिरेशन ताका कितें म्हणटात पवित्र आत्मो म्हाका कितें सांगता तेंच हांव सांगता तो म्हाका भितरल्यान जी उतरां उलोवंक जाय तेंच म्हाका सांगता आनी त्या भाशेन हांव म्हजें मागणें करता जेन्ना तो म्हाका सांगता तो सदांच जे म्हाका सांगता उत्तर सांगता देवाचें तो फकत म्हाका देवाचें उतर सांगता भाव भयणीनो आयकात बरे भाशेन ही 7वी बोड आमकां कितें म्हणटा आमी आपल्या उतराच्या बडबडाक लागून आपणाक आयकोतले म्हूण विदेशी सजमतात देखून तुमी प्रार्थना कोत्तात तेन्ना विदेशियां पोरी परतून तेच उतरां मागणें करिनाकात हांव तुमकां एक उदाहरण दिता आयकात तुमच्या घरा कडेन तुमचो एक बरो शेजारी क्रिस्तांव भावार्थी म्हणूंक ना क्रिस्तांव इगोर्जेक वेता आयतारा दीस तेर्स कोत्ता नोवेनां कोत्ता फेस्त जातकूच गोन्नाल मारता फुगोट्यो मारता नातालांची परब कोत्ता पास्कांची परब कोत्ता सगळें कोत्ता सदां तुजे कडेन सकाळीं म्हणटा हालो हाव आर यू खंय आहात भुरगीं कशे आहात आयज कितें रांदलां आनी कितें कोत्तेल्यात तुमी आनी सदां तुका विचारता जेन्ना तूं जाणय की तूं सोने लुकटे कोत्तोस ताका त्या शेजाऱ्याक पडत जाल्यार ताची कॉमेंट्री तेच तो विचारता तुका कितें दिसतलें सदांचेंच तें ताचें तुमी कितें म्हणटले अरे बाबा आनी कांयच ना ताका सांगपाक खंय आहात तुमी कितें रांदलां सुंगटाचे आतां नुस्तें वाडलां आतां सगळे पयशे वाडल्यात आतां कांयच बाजारांत मेळना आतां हें जालां तें जालां सदांच्योच खबरो सकाळीं तेच सांगतात तुमी कितें कोत्तल्यात दार उक्तें करचे पयलीं तुमी पळयतल्यार आहा वा ना आनी ना जाल्यार भितर येतले वय की ना सारकें सारकें सांगलें ब्रदर तें सारकें न्हय होय सारकें बसत जाल्यार ऑफिसार मेळत जाल्यार तुमकां
खंय अरे भुरगीं खंय कितें करतात आनी अशें आनी तशें आनी तुमी जाणो की सदां वयतकच ताची कॉमेंट्री तीच आसता तुम्ही परतून परतून त्या मनशा कडेन वेताल्यात तुम्ही ना वेचना न्ही तुम्ही ताका पयस करतले ओय बाय जनीना हसता म्हाका दिसता कामाचेर हा वचलो लोक तुजे बरोबर तसले मनशां हांव घेयना लागीं हॅलो बाय म्हणटूच बाय जनीना असल्या मनशांक लागीं घेनाय तो जेन्ना तूं बडबड्यान पत्तून पत्तून तेच मागणे करताय तुका हय. कितें दिसता देव आपले दार उक्ते करता म्हणटा अरे कॉमेस केले मागणे आयकोया अरे कॉमेस केले गाब्रिएल अरे सगळे तुम्ही बोट करा ताणे कॉमेस केले मागणे तेच केलो कॉमेस कमान ताणे मागणे कॉमेस केले आता तुझे मिस झाले त्यांची नवे कॉमेस झाली सगळे आता तुम्ही कितें करतात ते सगळे बंद करा आता आयकोया की ना हांव विचारता तुमकां हांवें तुमकां आतां सांगलें की जेन्ना तुमकां असलो शेजारी का तेच म्हणटा सद्दां कामाचेर वचत जाल्यार तेच खबरो आसात त्यो सगल्यो आमी तांकां पयस दवरता आनी आमी समजता की जेन्ना आमी तोंड उलटें करता तेच काणयो सांगता तेच गळा 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 तेच करता तुमकां दिसता देव तुमचे मागणे आयकता एक दीस हांव तुमकां खरेंच सांगता म्हजी खबर सांगता म्हाका असले भाशेन मागणे करपाची संय आली उठपाचे फादर गॉड ब्लेस माय फॅमिली ब्लेस माय बॉस ब्लेस माय चिल्ड्रन ब्लेस दीस हेल्प मी दीस हे कर ते कर सायबा खूप वर्सां हांवें केली मागीर देवाच्या उतरान येयलो आनी एक दीस हांवें मागणे कॉमेस केले पवित्र आत्म्यान म्हणलें ओगी राव खरेंच तुमकां सांग ओगी राव म्हणून लागलो कितें करता तूं हांव सायबा मागणे करता तुवें जेन्ना इतली वर्सां मागणे कॉमेस केले जेन्ना पयलो करतलो तें बरें आहा तेजे उपरांत जेन्ना तूं मागणेस केले हांव म्हजे कान बंद करतलो आतां तुका पवित्र आत्मो आहा तूं आतां देवाचें उतर जाणय तूं आतां कसले मागणे करतलोय तेंच करतलोय तेंच रेंटेड मागतलोय तुका दिसता की हांव म्हाका परतून आयकोंक जाय तुजें तुजो संबंद म्हजेशी तुवें हांव कितें सांगता तें आयकोंक जाय तूं मागीर उलय म्हाका हांव तुजे कडेन उलयतां आनी तेन्नाच की आमचो संबंद बरो जातलो हांवें म्हणलें सायबा म्हाका बोगस म्हाका शिकयल्लो ल्हानपणान असले मागणे करपाक तेच करपाक परतून परतून तेच म्हणपाक हे आमच्या परतून परतून तेच मागणे करपाक आनी तुका थोकोवपाक आनी तूं एक दीस थोपतलोय आनी म्हणटलें अरे बाबा पुरो गाब्रिएल चड मागणे केले चल वच तांकां आनी ताचे दात दी ताका हांव चिंतलो ज्या भाशेन तुमी जाणो आमी कालच्या बुधवाराचो ह्या सुमारान एक विधवा बायल आसली एक वोपार जेजू शिकयतालो आनी त्या नोगरान एकलो खोटो नितीदार आसलो तुम्ही आयकला ती खबर आयकल्या की ना आनी ती विधवा बायल परतून परतून त्या खोट्या नितीदारा कडेन वेताली आनी ती म्हणटाली म्हाका म्हजो दुस्मान जो आहा ताजेर एक म्हणजे म्हाका एक भाशेन जोडटी दी म्हाका न्हीद कर म्हजी कित्याक तो म्हाका खूब त्रास करता आनी तो खोटो नितीदार आयकोनासलो पूण एक दीस तो चिंता अरे ही बायल येता म्हाका सतायता आतां तिका म्हाका दिसता तिका न्हीद करचीच पडटली ना तर ती हांगा येतली आनी म्हाका त्रासान उडयतली म्हाका म्हजे जिवीत म्हजी शांती पिड्यार करता तिका पळयना फुडें इतले म्हयने म्हाका दिसता की हांव तिका पळोवचो ना पूण परतून परतून सोडिनासतना ती येता आनी तेजे उपरांत जेजू कितें म्हणटा वयात तो नितीदार कितें म्हणटा तो तुमकां दिसता देव ते भाशेन की तुमकां असले मागणे करूंक जाय परतून परतून तेच मागणे करूंक जाय की आतां हांव त्या नितीदारा भाशेन हांव म्हणटलो अरे बाबा हांकां न्हीद दिवया गाब्रिएल मायकल खंय आय रे तूं चल चल बस अशें तरेन कितें कर तूं ताका खूब मागणे केले खूब तेर्स केले खूब 12 सुंदर 13 बेस्तर केले देखून आतां ताचे मागणे आयक तुमकां दिसता देव अशें करता हांव विचारता तुमकां बाबू आमी आयज आमकांच विचारुया जेन्ना आमी मागणे करता हांव तुमकां म्हणिना आतां आमी देवाच्या उतरान आहात पूण कितले फाटी ती संय जाल्या म्हणून आमी कितें करता तेच मागणे आयज केले फाल्यां केले म्हयन्याचे म्हयने वर्सां तेच मागणे करता
आनी आमी सजमताक कितें तेच मागणे केले. आतां आमकां कितें जाला, सोयी जाल्या ते मागणे करपाक. ते नोवेना ते रेजार ते बुकान बरयलां ते म्हणपाक. हांव जेन्ना तेन्ना मिसाक वेता आयताराच्या, ते मीस कोमिया जातकूच ते सोल ऑफ क्रायस्ट सॅन्टिफाय मी, दीस ऑफ दीस सॅन्टिफाय, बडा बडा पोपटा भशेन लोक मागणे करता. कांय चिंती नासतना मागणे करता ते. सोयी जाल्या ती मागणे करपाक. आतां बाय हार्ट जालां पोपटा भाशेन. पूण भाव भयणीनो, जेन्ना हांव कोणा बरोबर संबंद दवरता, तो आपले सांगता, मागीर हांव ताचे कडेन उलयतां, तो म्हाका सांगता, हांव उलयतां. आतां आमचो संबंद आहा. आतां जेन्ना आमी दोगां जाणां उलयता, तो म्हजे वयर उतरां उलयतात, तुमी कितें करतात, हांव ताका विचारता तुमी कितें करतात. आमी एकामेकाक आमी भासाभास करता. आमी आतां एकामेकाक आमी घोटाय दिता. आमी दुसऱ्यांक बरे भशेन ते एन्करेजमेंट दिता. देखून आमचो संबंद, आमचो मोग एकामेकाशी गोड जायत जाता. होय की ना? तेच भाशेन भाव भयणीनो, जेन्ना आमी देवा कडेन येता, ताजें उतर आमी ताजे कडेन उलयता, तो ताजें उतर आमचे कडेन उलयता. आतां कितें जाता, आमचो संबंद गोड जाता. कित्याक हांव ताजें उतर शिकता, ताजे उतरा प्रमाणे हांव ताजे कडेन. भाव भयणीनो, जेन्ना हांव मागणे करता, देवाचें उतर ताजे कडेन परत उलयता, त्यो आपल्या उतराक स्वताच विस्वाशी. तो तुज्या आनी म्हज्या उतराक विस्वासी न्हय, पूण तो ताज्या उतराक विस्वाशी. एक पोन्न्या कोराराचो म्हाका स्क्रिप्चर घालूंक सोदता. आमच्यान घालूंक जाता? पोन्न्या कोराराचो इसायास प्रवादाचो 55 वर्ड 11. Isaiah 55 verse number 11. हांव जाणो कोराराचो पूण कोणान पोन्न्या कोराराचो वाचूंक जाता जाल्यार घालूंक जाता जाल्यार बरें जातलें. म्हज्या तोंडांतलें भायर सरता तें उतर म्हजी खोशी पाळल्या बगर, आनी हांवें करूंक फॉर्मायलां तें शार्ती पावयल्या शिवाय निर्फळ जावन म्हजेशी परतून येना. जेजू कारगा परतून मातशी बाय जल्ल्या मातशें स्लो वाचतें देवाचें. म्हज्या तोंडांतलें भायर सरता तें उतर म्हजी खोशी केल्या बगर, आनी हांवें करूंक फॉर्मायलां तें शार्ती पावयल्या शिवाय निर्फळ जावन म्हजेशी परतून येना. देव कितें सांगूंक सोदता आमकां? तो आमकां सांगूंक सोदता की जेन्ना तो आपलें उतर उलयता, आपलीं उतरां फकत बिश्टी बडबड्यान उलयना. आमी बिश्टी उतरां केन्ना उलयता, आमी कित्याक कसलीं उतरां उलयता, पूण जेन्ना देव आपलीं उतरां उलयता, तो म्हणटा म्हजीं उतरां बिश्टी हांव म्हजो वेळ पिड्यार करिना उतरां उलोवपाक. जीं उतरां उलयता तें उतर सदांच परतून म्हजे कडेन खाली येना, पूण जें तें हांवें येवजिलां तें उतर आपलें काम करून म्हजे कडेन परतून येता. Amen. Amen. Yes. देव कितें सांगूंक सोदता आमकां? तो आमकां सांगूंक सोदता की जेन्ना तो आपलें उतर उलयता, तें उतर बिश्टें टायम पास करपाक उलयना. आमी कितले फाटी आमची उतरां अशीं टायम पास करपाक उलयता. आमी कितें आमच्या तोंडान येता, आमच्या मनान कितें येता, आमी उतरां उलयता. पूण देव जेन्ना आपलीं उतरां उलयता, तो म्हणटा ताजीं उतरां बिश्टी पिड्यार जावची ना. तें काम जें आसा ताणें कित्याक तें येवजिलां तें उतर उलोवपाक, तें सदांच तें उतर शांती पावयता आनी तेन्नाच की ताचे कडेन येता. तेच भाशेन भाव भयणीनो, जेन्ना तूं आनी हांव एक नोई रोचना जाल्यार, जेजूक आमचो सोमी आनी देव आनी सर्वनाथ म्हूण मानून घेतला, आतां ताणें आमकां आपलो पवित्र आत्मो दिला, तेन्ना पवित्र आत्म्याच्या आदारान आमी तोंड उक्तें करता तेन्ना आमी तीच उतरां बिश्टी टायम पास उतरां उलयना, बिश्टे मागणे करिना, पूण पवित्र आत्म्याच्या आदारान पवित्र आत्मो आमकां ताचें उतर जें आमकां भितरल्यान सांगता तें देवाचें उतर, तें उतर आमी उलयता. आयकतात तुमी भाव भयणीनो? देव म्हणटा की जेन्ना उलयता
ते उतर बिश्ते टाइमपास करपाक वता बिश्ते हांवें उलयलें ताजो कांयच वालोर ना तो येना तो म्हणटा जेन्ना उलयता ते उतर बिश्ते उलयना पूण ते उतर सदांच ते काम करतले कित्याक जे हांवें ती उतरां उलयना ताजे येवजिना ते उतरां वरवीं ते उतर म्हजें काम सदांच करतले आयज भाव भयणीनो जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या उदेशी देव आमचे भितर जियेता आमी Amen. आतां भावार्थी जाल्या आतां देव आमचे भितर जियेता देखून पावलो घालासकरांक कितें म्हणटा घालासकरांक दुसरो विस्वोर वोड 20 घालासकरांक Galatians chapter 2 verse 20 वाचूया कितें म्हणटा तो I've been crucified with Christ. I no longer live. वाचूया घालासकरांक दुसरो विस्वोर वोड 2 वोड 20 हांव आतां जियेता तो हांव न्हय तर क्रिस्त म्हजेताय जियेता म्हज्या असोक्त मनशा सोयबान हांव आतां जियेता तें जिवीत म्हजो मोग केला आनी म्हजे खातीर आपणाकूच समर्पण दिलां ते देवाच्या पुताचेर भावार धरून हांव जियेता जेजू कारगा Amen. जेजू कारगा हांव भयणीनो सान पावलो घालासकरांक हे 20वी वोडेन कितें सांगूं सोदता तो म्हणटा हांव आतां जियेना हांव आतां जियेता तो हांव न्हय हांव भयणीनो आमच्यान आतां म्हणूंक जाता म्हज्यान म्हणूंक जाता हांव आतां जियेता तो हांव न्हय तर क्रिस्त म्हज्या स्थाय जियेता आमच्यान हे मागणें करूंक जाता ह्या वेळार सान पावलो भाशेन हांव विचारता तुमकां सगळ्यांक इंग्लिशीन म्हणटा इट इज नो लॉंगर आय हू लिव्ह बट क्रायस्ट लिव्हिंग इन मी आमचे भाशेन कितें काय बरे भाशेन बरयलां थंयसर हांव आतां जियेता तो हांव न्हय तर क्रिस्त म्हजे थाय जियेता म्हणटच भाव भयणीनो क्रिस्त म्हजे थाय जियेता जाल्यार ही जी उतरां उलयता ती जावन आसा म्हजी उतरां वा क्रिस्ताची उतरां क्रिस्ताची उतरां क्रिस्ताची उतरां जाल्यार क्रिस्त कितें उलयता सत उलयता भावार्थ उलयता जिवीत उलयता रे तो सोत उलयता म्हणटच जेन्ना हांव मागणें करता हांव बडबड्यान मागणें करता तेच उतरां उलयता हांव जेन्ना म्हजें तोंड उक्तें करता हांव सोत उलयता देवा कडेन हांव म्हजें आपलें उतर पोत्तून उलयता आनी आतां ताचें उतर उलयता म्हणून देव आपलें उतर म्हजे कडेन उलयता आतां आमचो भासाभास जाता आनी आमचो संबंद आतां सदांची घट जायत जाता Amen. भाव भयणीनो जेन्ना सान पावलो घालासकरांक उलयत म्हणटा हांव आतां जियेना तो हांव आतां जियेता तो हांव न्हय तर क्रिस्त म्हजे थाय जियेता म्हणटच आतां हांव भावार्थी जाल्या हांव खरेंच जेजूचो पाटलावदार जाल्या हांव एक दीस सोरींच्या राज्यान सासणाचें सूख भोगूंक पावतलो जाल्यार हांव कोणाचो जाला हांव जेजूचो जाला जेजू म्हजे भितर जियेता म्हणटच हांव आतां म्हजे भितर हांव जियेता जाल्यार हांव म्हजें जिवीत जियेना हांव कोणाचें जिवीत जियेता क्रिस्ताचें जियेता क्रिस्ताचें जिवीत जियेता जाल्यार जेन्ना क्रिस्त ह्या संवसारान आसलो तो कोणाची उतरां उलयतालो आपल्यो काणयो आनी आपल्यो खबरो सांगतालो आपल्या बापाची खोशी आनी बापाची उतरां उलयतालो बापाची उतरां उलयतालो ताणें आमकां जिवाचो 26 वोड 60 आनी 3 कितें म्हणलां ताणें जिवाचो 26 वोड 63 60 आनी 3 कितें म्हणटा तो वाचूया आत्मो की जीव दिता मांस कित्याकूच उपकारो ना
तुमकां हांव उलोयलां ती उतरां आत्मो आनी जिवीत. जेजू का आत्मो की जीव दिता, कूड मास कित्याकूच उपकार ना. हांव तुमकां विचारूंक सोदतां भाव भयणी, आमी जेन्ना सकाळी उठ्ठी जागी जाता, न्हिदता, रातभर न्हिदता, वय की ना? तुम्ही न्हिदतात वय की ना? तुम्ही प्रिचिंग करतात रातची? हॅलो भाव भयणीनो, तुम्ही रातची न्हिदतात वा तुम्ही प्रिचिंग करतात रातची? न्हिदतात. म्हणजे भाशेन न्हिदतात की ना? जेन्ना आमी सकाळी उठ्ठी जागी जाता तेन्ना आमी आमच्या जिवितान सकाळींतल्यान सांज पर्यंत आमच्या कुडीचो कुयदाद करता की ना? आमी कुडीचो कुयदाद करिना, आमी नश्ट करिना, दोनपारचे कितें खावंक जाय, कितें बाजारान हाडूंक जाय, नुस्तें हाडूंक जाय, तें नाका, हें नाका, सरक नाका, नुस्त्याची कडी जाय, मासाची जाय, हें जाय, तें जाय, सगळें जाय. आमी आमच्या आमचो कुडीचो कुयदाद करिना? कोत्ताय की ना? सकाळी ते सांज पर्यंत आमच्या कुडीचो कितलो कुयदाद करता आनी आमच्या आत्म्याचो कुयदाद कितलो करता. तुमकां जबाब दिवपाची गरज ना. हांव तुमकां म्हणना, सकाळी उठल्या उपरांत आमकां कामाक वचूंक जाय, आमचो नश्ट करूंक जाय, आमचें दान दिवंक जाय, आमी खाड काडूंक जाय. तुम्ही खाड काडटात, तुम्ही बायलो खाड काडिनात, तुमकां मातशी लिपस्टीक घालची पडटा, केस करचे पडटा. आमी आपले बिश्टे केले पूण खाड काडची पडटा, वय वेळ काडटा आमी, दान घालचें पडटा, मागीर नश्ट करचो पडटा. तेजे उपरांत दनपार मागीर पेज, मागीर ताका लोणचें, आनी दनपाराक कितें करता? अरे नुस्तें ना आनी येता म्हारगाय जाल्यार कितें जेवण करचें. तेजे उपरांत चाव जाय आमकां, तेजे उपरांत रातचें जेवण जाय. आतां ह्या वेळार जेन्ना आमी शिकवण करता, लोक म्हणटा अरे वा आनी कितलें शिकयता, आतां जेवणाचो उगत जाला, आमचें पोट पुडू करता, चल जेवणाक वचया. कितलीं जाणां ह्या वेळार जेन्ना देवाचें उतर आयकतात, तुमी आजून आतां तुमी जेवण करतात, कोण दिसना म्हाका कोण जेवण करता ह्या वेळार? कोण हांव बसोन आहा. आमी बसोन जेवतात जाल्यार नो प्रॉब्लेम, आयकतात, कित्याक आमच्या जेवण करूंक जाता तोंडांतल्यान आनी आमच्या आत्म्याचें जेवण खावंक जाता आमच्या कानांतल्यान. तुमी कांय पातक करिनात, भियेनाकात मातशी, हांवें बिश्टें विचारलां तुमकां. पूण आमी आमच्या कुडीची कुयदाद कितलो करता आख्या दिसान? खूब करता, वय की ना? होय, चड वेळ ताका दितात. सारकें. आमच्या कुडीची कुयदाद खूब आमी करता. हांव आतां विचारूंक सोदतां, आमच्या आत्म्याचो कुयदाद कितलो आमी करता? कित्याक ही कूड एक दीस आमी मोत्तकूच खिचर वेतली, कोणाक वेतली? कुसतली, आळां उरतली, आनी तेजे उपरांत आमची फामील मातशी आहा जाल्यार ती सगळीं हाडां घेतली आनी एका बॉक्सान घालतली. आनी आमी वर्साच्या वर्सा त्या बॉक्सा कडेन वेतले म्हणून सायबा ताका सारको स्वर्गार व्हर, सायबा ताजो इटर्नल रेस्ट गिवन टू हिम, म्हटल्यार फुलां घालतले, हांव मातशें कितें बेजार करतले आनी आमी खुशी जातले, वय की ना? होय. फकत हाडां ती, फकत ती कूड, हाडां जी कुसले न्ही. आनी जेजू म्हणटा मांस कित्याकूच उपकारना. म्हाका दिसता ताणें बरोवंक ना, हाडां कसली कित्याकूच उपकारना, ताणें मांस म्हणलेलें, देखून आमी हाडां धरल्या. आयकतात तुमी? होय ब्रदर. जेजून कितें म्हणलें? आत्मो की जीव दिता, मांस कित्याकूच उपकारना. देखून म्हणटा लोक कितें म्हणटा, मांस कित्याक उपकारना, कुसलें, पूण हाडां उरलीं. ताणें कांय म्हणूंक ना की हाडां उपकारना. हाडां जाय आमकां बॉक्सान दवरपाक. आतां 2 तारखेर सगळो लोक येतलो शिमितरीन. कित्याक येतली? त्या हाडांक पळोवपाक, फुलां घालपाक, डेकोरेशन करपाक. आनी जेजू कितें सांगता? मांस कित्याकूच उपकारना. पूण आमकां ती संवय जाल्या. कित्याक कितें करपाक? त्या हाडांक पळोवपाक, त्या फोंडा कडेन वचपाक आनी आमच्या मेलेल्या आत्म्यांक मागणें करपाक. पूण कोणा पासत आमी मागणें करूंक जाय? जिव्या मनशां.
जिव्या मनशांपासून किताक मागणी करून जाय की ती देवाचें उतर आयकतली ती देवाच्या उतरान रिगून रावतली आत्मो की जीव दिता आणि जेजू म्हणटा हांव उलयलां उतरां आत्मो आणि जिवीत म्हणटच भाव भयणीनो जेजू जी उतरां आमकां आयज सांगता ती आमकां कितें दिता ती जावन आसा आत्मो ती जावन आसा देवाचें जिवीत म्हणटच आमी मोत्तकूच आमचो आत्मो खीण येता आमची कूड सोडून तो आत्मो वेता आणि फकत कूड उरता ते कुडीक आमी कितलो वेळ काडटा संवसारान आसतना सकाळींतल्यान रात पर्यंत ते कुडीचेर इतलो वेळ काडटा मोत्तकूच पासून ते हाडे पडे वेता कित्याक काय आमी अशें काम करता किजोर आमकां जेजून सांगला की आमी आमच्या ह्या संवसारान आमी आमच्या कुडीक चड वेळ दिवंक जाय आनी मोत्तकूच त्या हाडाक आनी वेळ दिवंक जाय हांव विचारता तुमकां ताणें आमकां खिचोत बरोवन दिला की जेन्ना आमी ह्या संवसारान आसा तो म्हणटा मास कित्याकूच उपकारना आमी कित्याक इतलो वेळ काडटा आमच्या मासा पासत आमचे कुडी पासत कूड कुसतली हाडां मागीर कुसतली पूण आमचो आत्मो साश्टाच्या साश्टान जियेतलो देखून आमकां जाय ताच्या उतराची गरज कित्याक ताचें उतर जावन आसा आत्मो आनी जिवीत Hallelujah. Praise Jesus. ते सांगू सोदता ह्या वेळार पवित्र आत्मा आमकां कितें सांगू सोदता ह्या वेळार की आमचे जिवीत देवाच्या जिवीत उतरांतल्यानूच बांदून येयलोलें आसा आमी सारकें बाय जॉनीना आमचें जिवीत आमी कोणाचेर बांदूंक जाय देवाच्या उतराचेर आणि ते उतर आमी पाडूंक जाय म्हणटच जेन्ना आमी आमचे जिवीत आमचो कुटुंब आमची फामील आमची इग्रोज मात देवाच्या उतराचेर आमी बांदता आतां देवाच्या उतरा प्रमाणे चलता ते देवाचें उतर आमी जेजू देवा कडेन परतून उलयता तो आमकां आपलें उतर उलयता पवित्र आत्म्या उदेशी आनी तें उतर आमी पाळटा आतां आमी कोणाचें जिवीत जियेता क्रिस्ताचें जिवीत हांव आतां जियेना पूण क्रिस्त म्हजे भितर जियेता भाव भयणीनो आमेन तुजें मागणें म्हाका देवा कडसून कांयच बरें करिना पूण म्हजो भावार्थ म्हजी चोत्राय जेजूचेर म्हजो भावार्थ म्हजें मागणें आतां म्हाका सगळें देवाचें भरून हाडून दिता म्हजो भावार्थ म्हजें मागणें न्हय म्हजो भावार्थ जेन्ना भावार्थान तें मागणें करता देवाचें उतर घेवन बडबडान न्हय देवाचें उतर उलयता देवाक सांगता हें तुजें उतर म्हणटा हांव आर्गान वाकाणणी आनी दिन वास दिवन ताचें उतर हांव ताचे कडेन परतून उलयता तो आतां आपल्या उतराक विस्वाशी आनी आतां म्हाका सगळें देवाचें म्हज्या जिवितांचें जेजून केलां सोंपयलां खुर्सा तें म्हाका फावो जाता जेजू कारगा हांव आतां विचारूंक सोदता भाव भयणीनो जें आमकां ह्या वेळार पवित्र आत्म्यान सांगलां आयज आमी आमच्या मनान ज्या भाशेन आमी मागणें करता आमी तयार आहा ते आमचे बदलाव करपाक हांवें तुमकां सांगलें म्हजीच खबर सांगली जेन्ना हांव मागणें करतालो एक दीस देवान म्हणलें ओगी राव मातसो त्या शेजाऱ्या भाशेन सगळें आरे तेच टेप रेकॉर्डर म्हजो सदांचो टेप रेकॉर्डर हांव बंद करतलो तेच भाशेन म्हणटलो हांवें म्हजे कान बंद केले मातसो ओगी राव तुका कितें गरज आसा तें हांव जाणो तुका सांगपाची गरज ना तुका कितें जाय कितें गरज आहा हांव जाणो तुजी गरज तूं फकत म्हजे कडेन ये आनी हांव कितें सांगता तें आयक तुका खूब सांगूंक सोदता तुजें जिवीत बदलूंक सोदता म्हजी येवजण तुज्या जिवितांत हाडून सोदूंक सोदता फकत आपले उतरां उलयताय पूण हांव कितें सांगता तें आयकना मातसो हांव कितें सांगता तें आयक म्हजें उतर जावन आसा आत्मो आनी जिवीत तूं उलोवचें आसो ते बडबड्यान गाडा 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 म्हणटा भाशेन तूं फकत आयक आनी हांव कितें सांगता तें आयक आनी कर हांव तुजें जिवीत सामकें नवें करता
आयकतात भाव भयणीनो हांव विचारूंक सोदता तुमकां आमी सजमतान मागणे म्हणजे कितें हांव खूब उलयलो हांवें खूब उतरां उलयलीं खूब देवस्पण केलें खूब तेर्स केले खूब नोवेलां केलीं आनी आतां खूब मागणे केले म्हणून देव तें आयकता तुमकां दिसता देव तशें आयकता केन्ना भाव भयणीनो आमी जेन्ना मागणे करता हांव तुमकां खरेंच सांगता आयज पोत्तून वचया मातवाचो 6:20 पोत्तून या त्या वडीत पोत्तून या जेजू कितें सांगूंक सोदता आमकां वाचूया कितें सांगूंक सोदता जेजू आनी आपल्या उतराच्या बडबडाक लागून आपणाक आयकोतेले म्हूण विदेशी समजतात देखून तुम्ही प्रार्थना करतात तेन्ना विदेशान पोरी पोत्तून तेच उतरांनी मागणे करिनाका जेजू आमकां कितें सांगूंक सोदता बाबा जेजू सांगूंक सोदता ढोंग्या भाशेन बिश्टी उतरां उलयनाकात तुमच्या काळजान कितें आहा तें जो पवित्र आत्मा सांगता तें तीच उतरां उलय आनी पवित्र आत्मा जेन्ना आमकां सांगता कितें सांगपाक तो कितें सांगतलो आमकां जेजून सांगला आमकां जिवाचो 70 आनी 3 ताणें म्हणलें म्हजी उतर जावन आसा आत्मो आनी जिवीत म्हणटच हांव जेजू म्हजे भितर हा जाल्यार हांव कसली उतरां उलयतलो बिश्टी उतरां उलय बिश्टी मागणे करतलो बिश्टी आतां सय जाल्या म्हणून बिश्टी उतरां उलयतलो हांव सत्य उलयतलो भाव भयणीनो आमी जितली उतरां उलयता जितलो वेळ काडटा ते मागणे न्हय आमी कितले पाटी सजमता की आमी 30 मिनटां 1 वर 2 वरां काडली मागण्याची आनी खूब उतरां उलयलीं आनी खूब वेळ काडलो आमी सजमता आमी खूब मागणे केले पण भाव भयणीनो वेळ आनी कितली उतरां उलयलीं ते इम्पॉर्टंट न्हय आयकतात तुमी जितलो हांव वेळ काडलो मागणे करून आनी जितली उतरां उलयलो हांव देवा कडून ते इम्पॉर्टंट न्हय देवाक कितें जाय देवाक जाय आमच्या काळजांतल्यान जी उतरां आमी उलयल्या तें ताका जाय आनी कितले पाटी भाव भयणीनो जेन्ना आमी तोंड उक्तें करून आमी उलयता जाण एक बरें मागणें म्हणजे कितें जाणय आमच्यान फकत देवाक म्हणूंक जाय सायबा म्हाका तुजो आदार जाय सायबा हांव तुका आर्गां दितां सायबा तूं म्हाका आदार दी तुजी जाणवाय जाय सायबा हे इतले व्हडले मागणे बरे मागणे जाता आनी भाव भयणीनो कितले पाटी आमकां सय जाल्या एक बूक उक्तो करून सामके मागणे बरयलां कोणें मागणे बोल्यात कोणाचे मागणे ते बरे मागणे ते आमी कितें करता ते बूक आमी कोत्ता आनी ते बुकाचें वाचता 1 दीस 2 दीस 1 म्हयनो आतां ते आमी देकोर केला आतां बुकाची गरज ना आतां पोपटा भशेन ते मागणे आमी म्हणटा आनी ते आमी सजमना की आमी मागणे केले पूण हांवें ते म्हज्या काळजांतल्यान केले जे म्हाका पवित्र आत्म्यान सांगलें कित्याक आयज जे मागणे केले आनी फाल्यां जे मागणे केले आनी 1 म्हयन्यान केले आनी 10 वर्सांनी केले ते मागणे म्हणजे सदांच दुसरेच भाशेन आसतले कित्याक आतां म्हजो संबंद जेजूशी घट जायत गेला आतां ताजो संबंद जो काल आसलो आयज घट जाला जो 1 वर्स पयलीं आसलो आयज अजून घट जाला कित्याक आतां म्हाका सजमणी मेळल्या तेज्या उतराची तुमी सजमतात बाबड हांव कितें सांगूंक सोदता ती जेन्ना एक बायल जेन्ना ती एकामेकाक मेळटा काजार जावचे पयलीं ती सगळ्यांक आखे बरें बसला अरे तुका कॉफी जाय हांव तुका कॉफी दितां चाव दितां हें दितां तुका पिक्चर वाचता तुका गिफ्ट दितां सगळें दितां एक पाटी काजार जातकच चावूय मेळना कॉफीय मेळना तुका आतां करची पडटा घरा थोडी जाणां तुमी हांसता त्या वेळार पूण जेन्ना आमी खरे भाशेन एक घोव बायल जेजूच्या मोगान आमी जियेता तेन्ना कितें जाता आमची आतां आमचो समज आतां
गोड जायत वता. आमी आमच्या बायलेक वखता, बायल आपल्या घोवाक वखता, ताका कितें बरें दिसता, ताका कितें वायट दिसता, तिका कितें बरें लागना, तिका कितें बरें दिसता, तें आमी सजमता. आनी आतां आमचो संबंद गोड जाला म्हणून ते आमी एकामेकाक आमचो संबंद आतां आमी वखता म्हणून आतां आमचो मोग आनी आमचो संबंद बरे भाशेन वाडत वता. वय की ना? होय. फकत बाय फातिमा म्हणटा वय, दुसरी कोण म्हणून उतरां म्हणून Oi, brother, oi. ब्रदर म्हाका दिसता सगळीं आतां वय जेवपाक ब्रदर. गेल्यार आतां वेळ जाला जेवपाचो. आतां कुडीचो वेळ आयला पोट भरपाचो. हांव म्हणिनो जेन्ना आमी दीस काडटा तितलो आमचो संबंद गोड जायत जाता. वय की ना? तेच भाशेन जेन्ना आमी देवाच्या उतरान रिगून रावता, पवित्र आत्म्या उदेशी आमी मागणे करता, आतां आमचो संबंद जेजूशी दिसान दीस गोड जायत वता. आतां आमचो संबंद गोड जाता म्हणटच आमचे मागणे बदलता. आमचे मागणे आतां इतले मोगाळ जाता, इतलो आतां आमी जेजू वखता, आमी ताचे काळीज वखता, तो आमकां वखता. आतां आमचे मागणे बदलता. आतां आमचे मागणे दिसान दीस अशें जाता की जे हांवें मागणे काल इतली वर्सां पोपटा भाशेन केले, ते पुस्तकांतले केले, तेच भाशेन बोडबोड्यान केले, ते आतां मागणे करिना. आतां हांव म्हजे मागणे काल संतान करता, कित्याक पवित्र आत्म्याच्या आदारान ते मागणे करता. देव आतां ते मागणे आयकता, तो म्हजे कडेन उलयता, आमचो संबंद गोड जाता. आनी आतां ह्या संवसारान स्वर्गार आसा म्हणून आय एक्सपिरियन्स हेवन हियर ऑन अर्थ. कित्याक आतां म्हजो संबंद म्हज्या देवाशी गोड जाला आनी गोड दिसान दीस जायत वता. आयकतात भाव भयणीनो? पूण हांवें मागणे केले, हांवें ती सोय केली, जे हांव ल्हानपण करता, बाडा 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 म्हणटा भाशेन जाले आनी ते जालो, ते नवें जाले, ते हांवें लेखन केले, ते जाले. आमकां दिसता की आमी खूब मागणे केले, पूण आमचो संबंद जालो गोड गाय. जेन्ना ते मागणे जाल्या उपरांत आमचो संबंद गोड जालो गाय, हो ती सोय जाली पूण आमी ते मागणे केले. हांव विचारता तुमकां, तुम्ही म्हाका चिंतलें, तुमच्या मनान ह्या वेळार खूब चिंतनां आसतलीं. कितें सांगूं सोदता? तेच करिनाका, नोवेनां करिनाका, दिसाक करिनाका. जे आमी मागणे करतले ते आमी सगळे बदलूंक जाय. आतां कितें करूंक जाय आमी? हांव तुमकां विचारता भाव भयण, जेन्ना म्हजो संबंद जेजूशी गोड जायत वता, हांव ताचें उतर शिकता. हांवें तुमकां पयलेंच सांगलें, जेन्ना ताचें उतर शिकता, तो म्हजे कडेन उलयता. त्यो आपले उतरां बिश्टें टायमपास करपाक उलयना. तो म्हणटा जी उतरां उलयता ती सदांच ते काम करून म्हजे कडेन येता, खाली येनात. तीच भाशेन जेन्ना हांव उतरां उलयता देवा कडेन, हांव देवा कडेन म्हजे मागणे करता. कित्याक जेजू म्हजे भितर आहा, पवित्र आत्मा भितर आहा. हांव बिश्टें उतरां उलयना. हांव जेन्ना म्हजे उतरां उलयता, ती उतरां देव आयकता आनी म्हज्या जिवितान ते घडटा की ना? Oi, gotta. म्हणटच हांव बिश्टीं बडबड्याची मागणे करना. हांव बिश्टीं उतरां बडबड्यान विदेशी भाशेन करना. तो संबंद म्हजो जेजूशी गोठ आसा म्हणून हांव आतां म्हजें तोंड उक्तें करून ते मागणे करता. खंयचे मागणे? जो म्हाका पवित्र आत्मा भितरल्यान सांगता तो. जे तो सांगता तो. केन्ना खूब फाटी कोण म्हाका प्रेयर धाडटा आनी आमी कोणाक आयकता प्रेयर म्हणून, तर मातशें म्हाका तो प्रेयर धाडटलोय. ते म्हजे मागणे रे, तुजे मागणे न्ही ते. ना ब्रदर, म्हाका बरें लागलें तुजे मागणे. ते म्हजे मागणे तुका बरें लागलें कित्याक हांवें ते मागणे तुका करूंक ना. ना ब्रदर, तुवें केलाय म्हणून म्हाकाय ते करूंक जाय. हॅलो? हांव म्हजे कडेन बायले कितें भाशेन उलयता, ब्रदर तूं तुजे बायले कडेन उलयता तेच भाशेन म्हजे कडेन म्हजे बायल ती उलयता मातशें म्हाका बरोवन दी ब्रदर. हांव म्हजे बायले कडेन तशेंच उलयता. इतले दीस हांव बायलेक सांग मातशें च्या हाड गे, आनी मागीर हांव कोणा कडेन घेता आनी हांव आयकता काय बरो बायले कडेन ब्रदर मातशें तुजें उलयता तेन्ना बरें दिसलें, मातसो बरोवन दिताय. हांवूय मागणे करूंक सोदता तेच भाशेन म्हजे बायले कडेन. आतां वेळ जातो आमी हॅलो डार्लिंग चाय, कितें तूं सुटलाय रे आयज? सुटलाय रे आयज? कितें जालें रे? सद्दां चाय हाड, कॉफी सांगता डार्लिंग चाय हाड. हांवें सांगना म्हणून तूं आतां नाटकां करूंक सोदताय तिजो?
तुजो मोग भितर ना जाल्यार बिश्टे उतरांनी उलयताय जाल्यार ते जाता तुजें. हांव विचारता तुमकां भाव भयणीनो, कोणाचे मागणे कोणे मागणे केले हांवें ते बरोवन कोणे म्हाका म्हणलें हे मागणे आमी कितले फाटी मागणे धाडटा न्ही, कोणाचे कोणे आमकां मागणे धाडले आमी धाडटा सगळ्यांक ते मागणे करूंक जाय. तुका पयलीं सजमणी जाय ते कितें मागणे करता ते. एक फाटी सजमणी म्हणली मागीर तुज्या म्हणून जाता, तेच म्हणपाची गरज ना. पळय की ना. होय. म्हाका कितें जाय, म्हाका जाय सजमणी. एक फाटी म्हाका उतरांची सजमणी म्हज्यान ज्या भाशेन म्हज्यान मागणे करूंक जाता ते पवित्र आत्मा म्हाका शिकयता, ते हांव तोंड उक्तें करता. देव म्हजे मागणे काल तांचे खतखत्यान म्हाका सजमणी मेळ्ळा ते मागणे करता. हांव बडबडेन मागणे करना, आतांचे मागणे हांव करता ते काळजांतल्यान करता. कित्याक पवित्र आत्मा जो म्हजे भितर आहा तो म्हाका ती जाणवाय दिता, तो म्हाका ती उर्बा दिता, तो म्हाका ते इन्स्पिरेशन दिता. आनी तुजे मागणे देवा कडेन पावता. म्हाका देवान हांवें ते मागणे केला ते म्हज्या जिवितान बिश्टें खोलान वचना, बिश्टें ते मागणे हांवें केला म्हणून कर हांव जाणो कितें हांवें मागणे ते म्हाका पवित्र आत्म्यान दिला म्हणून हे देव मागणे म्हजे आयकता आनी सगळे म्हज्या जिवितान घडोवन Hallelujah. Praise Jesus. Thank you, Jesus. आयज आमकां पवित्र आत्मा कितें शिकोवंक सोदता. आमी आयज तान कितले मागणे करीत आयल्या. ल्हानपण आमकां शिकयल्या, दोतोर शिकयल्या, तेर शिकयला, नोवेना शिकयला. आमी आमकां बायबल बूक आसात, प्रेयर बूक आसात. आमी कितले बूक आमचे कडेन आहा, व्हायट बूक, ब्लू बूक, पिंक बूक सगळे बूक आहात. आतां आमी पोपटा भाशेन ती मागणी करता. एक पाटी काय स्क्रिप्चर मेळना 200 पाटी म्हणटा. कोण सांगता अरे 500 म्हण, एक म्हणटा 1000 म्हण. आनी बोटा भाशेन घडा 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 मागणी करता, बडबड्यान करता. सजमणी ना, आमचे मन दुसरे कडेन आहा, ते विजनूय ना भितर. आनी आमी सगळ्यात आमी मागणी केले आनी तेजे उपरांत एक म्हयनो केल्या उपरांत कांय जायनासतना म्हणटा देवाचे काय काम करता, कितें ते सांगता ते कोणाक चलता, कोण प्रेगा धरता ते आमकां कांयच जायना. आता नाकाच ते आमी परतून बडबड्याचे मागणे कमेच करया. आता घडा घडा दिसान दीस केले, आता मोरतोर आमी तेच मागणे करया. कांयच जायना आसूं करया, जाता आमचे मागणे ते. पैकी ना बाबा आमची खबर अशी की ना. Yes, brother, सारखे. म्हाका उतराची सजमणी मेळटा. हांव फकत 2 मिनटां 5 मिनटां काळ जाणतान ते मागणे करता. सजमणी घेवन 3 मास त्यो त्यो म्हजे मागणे आयकता. हांव पोटा भाशेन मागणे करना, हांव खूब उतरां उलयना. ते उतर म्हज्या जिवितान पाळटा. त्यो देवाक ते मानता. त्यो म्हाका सगळे म्हज्या जिवितान घडोवन हाडटा. कित्याक हांव ते मागणे भावार्थान करता, सजमणी घेवन करता, विथ अंडरस्टँडिंग करता. देवाक जे कितले फाटी भावडेन हांव तुमकां म्हजीच खबर सांगता. कितले फाटी हांव मागणे करिना. जेन्ना म्हाका उतराची सजमणी मेळटा, ती सजमणी मेळल्या उपरांत म्हज्या जिवितान तें घडोवन येता. म्हाका तोंड उक्तें केल्या पयलीं. कितले फाटी हांव आयकता जेन्ना देवाचें उतर शिकयता, लोक येता म्हाका म्हणटा ब्रदर ते मागणे म्हाका करूंक जाय. हांव म्हणटा तूं देवाचें उतर आयक. देवाच्या उतराची सजमणी दिल्या उपरांत हांव म्हणटा त्या ब्रदर आतां तुका तुजी ब्रदर तूं जेन्ना तूं उतराची सजमणी दिलोय तेन्ना म्हाजी पेकोडी म्हाका मेळ्ळी. आतां म्हाका मागणी करपाची गरज ना. तुम्ही आयकोंक ना. आमी सजमता ती मागणे केल्या उपरांत देव म्हजी म्हाका पेकोडी दितलो. पूण खरें म्हणल्यार म्हाका ती सजमणी मेळल्या उपरांत म्हाका म्हजी पेकोडी मेळ्ळी. म्हजी मिलाद म्हाका केन्ना फावो जाता जेन्ना म्हाका उतराची सजमणी मेळटा. देखून भाव भयणीनो बडबड्यान खूब उतरांनी आमी मागणी करपाची गरज ना. आमकां जाय सजमणी उतराची, देवाच्या उतराची सजमणी. ती सजमणी आमकां देवा कडसून सगळे घडोवन दिता. कित्याक भावार्थ वरवीं जे जेजून घडलां ते आमकां फावो जाता. आमी आतां बडबड्यान मागणे करिना, पूण आमी जो जेजू भितर आहा, जो जेजू आमकां उतरां दिता, पवित्र आत्मा दिता, ती उतरां आमी परतून देवा कडेन उलयता. देव आपल्या उतराक विस्वाशी आनी ते जें घडलां जेजून आमकां फावो जाता. आनी आतां आमी ह्या जाग्यार येता, आमची गोवायकी दिता ज्या जेजून म्हज्या जिवितान कितें केलें तें. तेच भाशेन आमी जेन्ना उतरान रिगून रावता, तें उतर पाळटा,
सुमानाच्या सुमाना बुधवार दीस आमी येतले आनी म्हणटले तर इतली वर्सां आमी खूब मागणे करतले 12 शुक्रार 13 ब्रेस्तार नोवेना तेर 2000 मागणे हे आनी ते आनी खूब पूण जेन्ना आमी उतराची सजमणी मेवली आतां चड मागणे करिना ते उतर हांव फाळटा आतां त्या उतरान म्हज्या जिवितान कितें केलां ते हांव हांगा येवन परगट करता म्हजी खवायकी दिवंक सोदता म्हज्या जेजूक हांव मोहिमान वाखाणणी दिवंक सोदता म्हज्या जिवितान कितें केलें ज्या भाशेन आमचे बाय फातिमान सांगलें जे ती मागणे करता तिका आतां ती इतली चोत्रायना आतां तिचो संबंद जाला आतां ती जाणो कित्याक संबंदा वरवीं देव दिता वा ना दिना जे भाशेन तो ती म्हाका देव म्हाका जी वाट दाखयता इतली शांती इतली खुशालकाय इतलो मोग म्हजे भितर भावता आनी तो मोग आतां हांव दुसऱ्यांक दिवंक पावता हे जावन आसा म्हजे क्रिस्ताचे आमेन वेळ जालो हांव नको कसो वेळ गेलो तो पूण हांव जाणो 9 वरां जाली आतां टायम जालो आमकां बंद करपाक पूण फुडल्या बुधवार दीस जेन्ना आमी येतले हांव बाबून न्हू हाचे वयर आनी डीप शिकोवण आमी हाचेर घेवया आमेन Amen. Buen Rosaria. होय शेवटाचे मागणे मोगाला बापा पुता आनी पवित्र आत्म्या आमी तुका आर्गां दिनवास आनी वाखाणणी दिता ह्या वेला खातीर आनी हांगा हाजीर आसतल्या भाव भयणां पासत आमी तुका आर्गां दिता जेजू हांव तुका आर्गां दिता ब्रादर विन्संटाच्या ह्या देण्या पासत ब्रादर विन्संटान आमकां जेजूच्या उतराची समजणी बरे भाशेन दिल्या हें उतर आमी आयकलां तें आमी आमच्या जिवितांत पालोवं आनी दुसऱ्याक दिवंक आमकां पवित्र आत्म्याचो आदार दी बापा आमी हे मागणे कोत्ता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या पवित्र नांवी आमेन Amen. आमेन आमेन जेजू Amen. Praise Jesus.